आयच्या स्पेशल कार्यक्रमात तुमकां सगळ्यांक येवकार आणि आयज अशे आयज आमी आवर्जून सावड्ड्या मतदारसंघान आयला आणि माझ्या बरोबर आसा जेंचे नेतृत्व सुरू जाता पंच ते सरपंच आणि ताज्या नंतर MLA आणि आता मिनिस्टर PWDचे दीपक प्रभू पावसकर. सर वेलकम टू द शो. बरेचदा आमकां मतदारसंघान भोंवपाक मेळना, एस्पेशली पयस पणजेच्यान आमी पावना, बट आयजचो हो ओकेजन साडून हांव आवर्जून ह्या तुमच्या मतदारसंघाक आमी भेट दिता. ऑब्वियसली वेगवेगळ्या पंचायतीन आमी वतले ह्या प्रवासान जाणून घेवपाक की ऑब्वियसली बेसिकली कामां जे लोकांचे एस्पिरेशन्स आसा, लोकांचे जे मागण्यो आसा त्यो आयज खंय पर्यंत सावड्ड्या मतदारसंघाच्यो पावल्या. हांव परत सुरवात करूया आमी तुमच्या ह्या सावड्ड्या पंचायतींतल्यान. ह्या सावड्ड्या पंचायती बद्दल जेन्ना आमी उलयता तेन्ना तुमकां अशें कितें दिसता, बिकॉज तुमी हांगा रावताय बीन स्वता, तुमी लोकां मदीं संपर्कान आसता, ह्या मतदारसंघा बद्दल आणि ह्या पंचायती बद्दल तुमकां कितें सांगन दिसता? हय, ही सावड्डेची पंचायत 9 मेंबराची पंचायत आणि ह्या वाठाराक जे 2017 साकून पंच निवडून आयल्या. 9 पंच मेंबर एकठांय रावन काम करता आणि तेन्ना हो इजिली आमकां जो लोकां खातीर उदरगतीची जी पावलां आमी मारल्या, म्हणजे पंचायत, ZP आणि आमदार हे तिगांचें आमचें कॉम्बिनेशन जुळटा आणि आमी जे निर्णय घेता ते सरकार दरबारांतल्यान सँक्शन करून हाडटा. हो ग्रावंड आनंदवाडीचो हो ग्रावंड 2017 ह्या ग्रावंडाचें म्हाजे कडेन प्रपोजल पंचायतींतल्यान जे नवे निर्वाचित पंच निवडून आयले त्या पयल्याच मिटिंगेक तेंच्यांनी प्रपोजल घेवन म्हाजे कडेन दिलें. कित्याक हो ग्रावंड 2017चे पयलीं सँक्शन जाल्लो स्पोर्ट्सांतल्यान. कित्याक हे ग्रावंडाक कितें तरी मड फिलींग करपाचें आणि नॉर्मली ग्रावंड हो करपाचो अशें सँक्शन जाल्ले पयशे. आणि पंचायत म्हणपाक लागली ना आमकां बेस्ट ग्रावंड नाका, आमकां बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसलेलो ग्रावंड जाय, म्हणजे सगळी सुविधा आसलेलो ग्रावंड जाय. आणि हांव GSIDC चेअरमॅन आसलो म्हणून त्यांनी प्रपोजल म्हाजे कडेन दिलें पंचायतीन. आणि हांवें मागीर GSIDC कडेन बोर्ड मिटिंगेक घातलें आणि म्हाका पंचायतीन जशें ग्रावंड जाय त्या प्रमाणे कंपाऊंड हॉल, बाकीचे जे ग्रावंडाचें फिनिशींग वर्क आणि जी इंडोर स्टेडियम होय जाय म्हटलं त्यांनी दिल्लो. हे आमी सगळे त्या प्रमाणे हो ग्रावंड आयज आमी तयार करून लोकां कडेन दवरला. आणि ह्या ऑक्टोबराक ह्या ग्रावंडाचें उक्तावण जातलें. खास करून 18 तारीख आमी फायनल केल्या. सांजेच्या 7:30 वरांचेर आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांगा येतले, डेप्युटी CM बाबू आजगांवकर स्पोर्ट्स मिनिस्टर हांगा येतले. आणि हो ग्रावंड लोकां खातीर भुरग्यां खातीर उक्त करता आसतना सगळ्यो सुविधा आसतल्यो, म्हळ्यार जिमखाना आसतलो, इंडोर बॅडमिंटन आसतलें, कॅरम आसतलें, टेबल टेनीस आसतलें, जे इंडोर गेम आसा त्यो सगळ्यो सुविधा भितर आसतल्यो. त्या प्रमाणे लायब्ररी आसतली. त्या प्रमाणे हांगा खेळपाक डे आनी नायट एका लायटीचेंय प्रोविजन केलां. रातच्यो खेळपा खातीर लायटीचेंय प्रोविजन केलां. सावड्डे पंचायतीक आमकां स्पोर्ट्साची एक्टिविटी करपाक जाय जाल्यार सीजन बॉल खेळपाक, बाकीच्यो कितें खेळपाक जाल्यार आमकां कुडचड्यार वचचें पडटालें. कुडचड्यार आसा जिमखाने तशें, सावड्ड्याक तशें नासुल्लें, पूण पंचायतीच्या सहकार्यान आयज हो ग्रावंड रेडी जालो आणि 18 तारखेक आमी लोकां खातीर उक्त करतले हो ग्रावंड. त्याच प्रमाणे सावड्ड्या उदकाचो विशय जो आसलो, मेजर विशय उदकाचो. सावड्ड्या आमकां रिवर आसा, पूण त्या रिवरीचें उदक खारें आसा. आमी उदक ह्या वाठाराक जे आमचो साळावलेचो डॅम आसा, साळावले डॅमार साकून हांगसर सावड्ड्या उदक पंचायती एरियेक सप्लाय जाता. आणि जी साळावलेच्यान पायपलायन आसा ती 200 mm आणि 200 mmतल्यान बारीक पायपलायनींतल्यान सप्लाय जातालें. आतां आमी जेन्ना आमकां कळ्ळें ते बारीक पायपलायनींतल्यान साळावलेच्यान उदक सावड्डे येता तें पुरना. आणि जायकाचो प्रोजेक्ट जो आसा 2007 दिसता म्हाका स्टार्ट जाल्लो, 2011 कंप्लीट जावपाचो आसलो, जालो ना. 2017 कंप्लीट जावपाचो जालो ना. 2017 हांवें आमदार म्हणून चार्ज घेतलो. हांवेंनूय खूब प्रयत्न केलो. तो पयलींचो कॉन्ट्रॅक्टर कामूच करपाक तयार ना. मागीर दुसरो हांव जेन्ना मिनिस्टर जालो 19 तेन्ना ओवरऑल लक्षाक म्हाका विशय आयलो हो. हांवें ताबडतोब जो जुनो कॉन्ट्रॅक्टर आसलो ताका टर्मिनेट केलो आणि दुसरो कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट केला हांवें, विप्रो म्हणून.
ताका गोंयचें जें सावथ गोंयाचें जायकाचें इनकम्प्लीट काम आसा 35 कोटीचें इनकम्प्लीट काम उरलेलें तें 35 कोटीचें काम हांवें तांकां दिलें एका आनी सावथ गोवाक एंटायर सावथ गोवाक जायकाचें काम ऑलमोस्ट आतां 85-90% कंप्लीट जालां म्हाज्याय मतदारसंघाक 95% कंप्लीट जालां मेन पायपलायन बिपलायन सगळी जाल्ली आसा ग्रावंड लेवल रिजर्वर ओवरहेड रिजर्वर हेजेंय काम जालां नोव्हेंबराक आमच्या सावर्डे पंचायतीच्या 9 वाठारांक जे आमचो सगळ्यांत वयर वाठार पडटा म्हणटा तो तुगेलो फेरी उदक म्हणजे आंबे उदक हो जो आंबे उदक गांव जो आसा फेरी उदक ज्यो थंय फॅक्टरी आसा गोवा स्पंज श्रद्धा स्पंज हो वाठार सगळो म्हणजे हो मातसो वयर पडटा म्हणजे सगळे वाठारांक उदक जायकाचे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट साळावलेच्यान सप्लाय जातले नोव्हेंबराक त्या प्रमाणे रस्त्याचें ब्युटिफिकेशन आमी घेतलां आमी ह्या मतदारसंघाक सावर्डेक रस्ते जे आसा ते टोटली आमी घेतलेले आसा आनी तेंय आतां नोव्हेंबराक म्हाका दिसता नोव्हेंबर एंड म्हटल्यार कंप्लीट जातले म्हाका याद आसा 2017 निवडणुकीचो जेन्ना रिजल्ट सुरू जालो ते दिसा ती सकाळ पयलो रिजल्ट जो आयलो तो तुमच्या मतदारसंघाचो आसलो आनी तुमचो आसलो फुडले म्हाका दिसता वर देड वर म्हाका दिसता फुडले रिजल्ट्स येयना जाले हांवें म्हाका दिसता स्क्रिनीचेर फक्त सावर्डे मतदारसंघ आनी दीपक प्रभू पावसकराचें नांव पळयलां आमदारकी ताच्या नंतर मिनिस्ट्री हांगासरलो हो तुमचो प्रवास आयज केन्ना विचार केलो त्या टायमार जेन्ना तुमी निवडून आयले पयली फावट तुमी जेन्ना कॉन्टेस्ट केले 2012 तेन्ना तुमकां सक्सेस मेळ्ळी ना बट 2017 तुमी जेन्ना केले तेन्ना तुमकां लोकांनी भरघोस मतांनी निवडून हाडलो आनी आयज तुमी मंत्रीपद जाले त्या मुवमेंटाचेर दिसलेले केन्ना ह्या स्थानाचेर पावतले म्हणून एका 5 वर्साच्या टायम स्पॅनान ना हांवें पयलीं कित्याक प्रत्येक आमदार जेन्ना निवडणुके उबो रावता त्या आमदाराचें विजन कितें आसता आपूण आमदार जातलो लोक आपल्या निवडून दितले आनी डेफिनेटली मंत्री जातलोच म्हणून मागीर सगळेच जावन मंत्री जावंक शकना 12 जाण मंत्री जावंक शकता तुमी फर्स्ट टायम आमदार आनी फर्स्ट टायम मंत्री जाले बाकीच्या आमदारांक सॅक्रिफायस करची पडटा की सगळे आमदार तेन्ना अशें जाता पूण हांव खरेंच लक्की म्हणटा हांव पयलेच फावट आमदार जालो पयलेच फावट हांव गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन जालो कित्याक तेजो चेअरमॅन चडसो मुख्यमंत्रीच आसता आनी हांवें तें मनोहरबाई कडेन मागलें आनी मनोहरबाई रोखडेंच काडून म्हाका तें दिलें आनी फुडें हांव PWDचोच मंत्री जालो आनी बरें दिसता त्या प्रमाणे जबाबदारी जी आसा म्हाजी PWD मंत्री ह्या नात्यान म्हाज्या 40 मतदारसंघाची गोंयच्या काम करपाचें आनी हांव 40 मतदारसंघाक जशें आमचे पंच आमचे कलीग MLA म्हाजे कडेन जशे प्रपोजल घेवन येता हांव तशी प्रपोजल तेंची मोग करता आनी तशें काम हांव कोणाचेंच आडोवन दवरना आनी म्हाज्या मतदारसंघाचें तरी हांवें तरी काम इतले जोरान केल्लें आसा PWDचें कित्याक तो रिजल्ट तरी डिसेंबराक सगळीं कामां कंप्लीट जातलीं आमी पळयलां डोंगर आसा न्हंयो आसा त्या हितूंतल्यान जेन्ना तुमकां लोकांक सावरपाचें आसलें वयर काडपाचें आसलें भायर काडपाचें त्या पुरांतल्यान तो प्रसंग कसो आसलो आनी कसो तुमी हँडल केलो म्हाज्या मतदारसंघाक 3 रिवरी आसा एक रगडा रिवर तांबडे सुर्ला दुधसागर रिवर दुधसागर वॉटरफॉला साकून चालू जाता आनी एक काल्या रिवर ती काळी रिवर म्हणटा आमी त्यो 3 रिवरी आसा आनी 3 रिवरी मधोमद आमच्या गांवांतल्यान वता आनी तेन्ना पूर आयलो तेन्ना न्हंयच्या कांठावयली जी घरां आसुल्लीं न्हंयच्या सायडीन आनी जंय जंय न्हंयक शार्प टर्न आसुल्ले थंय डायरेक्टली उदक गांवांक गेलें आनी खुबशे लोकांक नुकसान जालें आमचे मुख्यमंत्री आयलो त्यांनी दावकोण ह्या गांवांक व्हिजीट दिली तशेंच बाकीचे आमचे म्हणजे बाकीचे मंत्री आयिल्ले आमगेले WRDचो मंत्री आयिल्लो ट्रायबलाचोय मंत्री आयिल्लो गोविंद बाब गावडे फिलीप नेरी अशी येवन टोटली म्हायती घेतली हें फ्लड कशें जालें हें उदक म्हणजे ज्यो रिवरी स्टार्ट जाल्यात त्यो एंड ऑफ कर्नाटका साकून स्टार्ट जाल्या आमच्यो रिवरी आनी कर्नाटकांतल्यान उदक कशें आयलें हेज्या विशयान WRDन म्हायती गोळा केल्या आनी त्या प्रमाणे जें लुकसाण जालां तें रोखडेंच मुख्यमंत्र्यान लोकां कडेन पावोवपाचो मामलेदार डेप्युटी कलेक्टरा माध्यमांतल्यान पावोवपाचो प्रयत्न न्ही पावयले आनी जें कोणाक कितें कमी पडलां जेंचे इस्टिमेट कमी आयले तांकांय आमी आतां बेगींतल्या बेगीन जे पयशे ह्या ऑक्टोबराक पावयतले दुसरें म्हटल्यार गणपती विसर्जन शेड ज्यो रस्त्या न्हंयच्या सायडीक आसुल्ल्यो जवळ जवळ 17 गणपती विसर्जन 7 पंचायतीक 17 गणपती विसर्जन शेडी आसल्यो त्यो सुद्दां ह्या पुरान जमीनदोस जाल्यो आनी त्यो सुद्दां आमी 17 PWD मार्फत 17 आमी गणेश चतुर्थीक उबी करून दिल्यो असो तुमच्या ह्या मतदारसंघान हांवें आयकलां की हेलिकॉप्टर सुद्दां येवन रेस्क्यू करचे पडले ते दावकणीक आमचे मुख्य हांवें जेन्ना
8 वरांचेर म्हाका कळ्ळें कितें सगळ्या गांवांनी जे जे न्हंयच्या सायडीक गांव आसा कुळ्या पंचायत जावं तुगेली साकोड्ड्या पंचायत दारबांदोड्या पंचायत अशें म्हाका फोन आयलो हांव प्रत्यक्षाक थंय गेलो थंय वचत जाल्यार थंय त्या गांवाक वचपाचो संपर्कच तुटलेलो इतलें रोड बीड सगळें उदकान ब्लॉक जाल्लें हांवें मुख्यमंत्र्याक फोन केलो मुख्यमंत्र्यान रोखडेंच हेलिकॉप्टर धाडलें आनी पाहणी केली कितें जालां कशें आनी त्या हेलिकॉप्टरान धाडटा आसतना तांकां जेवणाचेय पॅकेटी जी आसा ती हेलिकॉप्टरान धाडलेली म्हणजे आनी मुख्यमंत्री स्वता आयले मागीर स्वता येवन पाहणी केली पण तो प्रसंग जो आसलो बरो एक कठीण प्रसंग आसलो आनी आमच्या लोकांचेर एक तेन्ना एक अशी परिस्थिती आयली लोकांचे संवसार जो आसलो जी लोकांनी घरां बऱ्यापैकी भितर संवसार मांडलेलो तो सगळो उदकांतल्यान व्हांवून गेलो खुबशें कितें लॉस जालें बागायतीक लॉस जालें ट्रक ओनराक ट्रकूय बुडले कोणाचे व्हेकल बुडले अशें खुबशें लॉस जालें पूण तितलें लॉस आमकां सरकार दिवं शकना पूण सगळ्यांनी बेर केलां पूण सरकार तांकां मदत चालूच आसा सावड्ड्या मतदारसंघाक ह्या टर्मान बरीचशी कामां तडीक लावपाक किंवा ताका एक मातसो पूश दिवपा खातीर मंत्रीपद गरजेचें आसलें हय एक गरजेचें आसलें म्हाज्या 7 पंचायतीच्या पंच मेंबर आनी सरपंच हे एकठांय रावले आनी तेंचे जी म्हयन्याक मिटींग जाताली आनी गांवाक जो ओवरऑल डेवलपमेंट जो आसा त्यांनी लागींतल्यान पळयताले ते हें जाय हें नाका हें जाय हें नाका ते जे मिटींगेक रेजोल्युशन घेताले ते म्हाजे कडेन पावयताले आनी म्हाका इजी जातालें आनी तुमी म्हटलें तशें मंत्रीपद जाय हें गरजेचें आमदार जातरे मंत्रीपद जाय हें गरजेचें कित्याक मंत्रीपद आसतरे आपल्या मतदारसंघाची कामां करूंक मेळटा ह्या मतदारसंघाक मंत्री जसो आमचे फाटल्या आदले वनमंत्री जाल्ले आमचे विनयभाई तेंडुलकर आनी तेजे फाटल्यान मंत्री जावन हांव आनी स्टेट म्हाका मंत्रीपद मेळ्ळें आनी त्या कारणान म्हाका हो जो डेवलपमेंट 5 वर्सां करपाक हें मंत्रीपद पुरेशीर म्हणजे टायमार गावलें म्हाका आनी प्रत्येक आमदार हें चिंतता आमदार जाता आसतना आपूण फुडें मंत्री जातलो आनी डेफिनेटली चिंतपाकूच जाय ते पयल्या टर्मानूच जालें म्हाका पयलीं तर देवाचे आशिर्वाद आसुल्ले आनी तशें हांव लोकां कडेन आनी हांव म्हाज्या 29 आमदारा कडेन सुद्दां वेवस्थीत वागता म्हाका भेदभाव करना हांव केन्नाच कोणा कडेन आनी त्या प्रमाणे जे म्हाका जबाबदारी दिल्या ते वेवस्थीत रित्या हांव फुडें व्हरतां सावड्ड्या मतदारसंघात भोंवता भोंवता आमी आतां आयल्या कालय पंचायतीन आनी कालय पंचायतीचो मेन विशय आसलो तो म्हाका दिसता एक ओवरब्रिजाचो सर आयज आमी ह्या सायटाचेर आसा ऑलरेडी काम सुरू जाला हो विशय पयलीं कालय पंचायतीचो कितको म्हत्वाचो आसलो ज्या खातीर तुमी हें काम सुरू केलें फाटल्या काही म्हयन्यांनी आनी हो कितपत लोकांक आतां विकासाच्या दृश्टीन पावतलो कालीच्या लोकांक सावड्डे वचपाक जाय जाल्यार सांग्या वयल्यान फिरोन वचपाक जातालें आनी दुसरो भाग सांग्यार वचपाक जाय जाल्यार सावड्डेच्यान फिरोन सांग्यार वचपाक पडटालें म्हणजे दोनूय भाग एकमेकाच्या घरा कडेन वतलो जाल्यार सुद्दां सांग्या वयल्यान आनी सावड्डेच्यान अशे 2 रस्त्यांनी तांकां फिरोन परतोन आपल्याच गांवाक येवचें पडटालें त्या खातीर आमी स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन जेन्ना आमचे मनोहरबाईन आमकां अप्रुवल दिल्लें बानया म्हणून तेन्ना रेल्वे कडेन आमी हें प्रपोजल धाडलें रेल्वे म्हणपाक लागली कितें आमकां फुडले 20 वर्सांचे मेंटेनन्सा खातीर जितले रेल्वे ओवरब्रिजाक पयशे पडटा तितलेच डेपॉजीट करचे पडटले तुमी हे मेंटेनन्स फुडले 20 वर्साचे आनी रेल्वे जो ओवरब्रिज आसा हें कंस्ट्रक्शन स्टेट गव्हर्मेंट करता जाल्यार तुमी तुमच्या सहखर्चान करपाचें जो पर्यंत तुमी डेपॉजीट करना तो पर्यंत तुमकां आमी एनओसी दिना अशें आसलें तेन्ना आमी मनोहरबाई मुख्यमंत्री आसलो मनोहरबाईन मान्य केलें तांकां खबर आसा कितलीं वर्सां पयलीं कालेचे 2 भाग जाता म्हणून पावसाक तेणी रोखडें मान्य म्हटलें आनी आमी डेपॉजीट करपाक बी तयार जाल्ले मागीर जेन्ना डबल ट्रॅकाचो विशय आयलो तेन्ना ते म्हणपाक लागले आमी आमच्या खर्चान करता बरें जालें मागीर तेंचे खर्चान करपाक हांवें फावंडेशन घातलें आयज हें काम कंप्लीट जातलें पॅन्डेमिका खातीर 2020 आनी 2021 मातशें डिले जालें पूण आतां 2021 डिसेंबर म्हटल्यार हो रेल्वे ओवरब्रिज आनी एप्रोच रोड रेल्वे ओवरब्रिजाचो टोटल रेल्वे डिपार्टमेंटाक कॉस्ट आयला 5,50,00,000 आनी स्टेट गव्हर्मेंटाक दोनी एप्रोच रोड जे आयला जवळ जवळ 4 कोटी रुपया आनी दोनी सायडी एप्रोच रोड जातले आनी 2021 डिसेंबर म्हटल्यार हें काम कंप्लीट जातलें त्याच प्रमाणे 2017 साकून म्हाका काल्या भागाच्या लोकांनी काल्या भागाक पंचायतीचे 7 वाठार आसा 7 वाठाराक 7 मेंबर आनी 7 वाठाराक म्हाका खुबशे लीड मेळिल्ले म्हाका खुबशी लीड मेळ्ळी त्या प्रमाणे
काले लोकांनी म्हाजेर विश्वास धरून 17 साकून म्हाका आमदार म्हणून निवडून दिलो. 17 साकून जायती आमी काल्या कामां डेव्हलपमेंटाची फुडें व्हेल्या. जे पंचायतीन रेजोल्युशन आमकां घेवन दिल्लें ही कामां जावपा जाय. काल्या उदकाचो सोर्स बरो आसा, कित्याक रिवर आसा आमची आनी रिवराच्या सायडीन जॅकवेल बोरवेल मारली जाल्यार उदक 12 म्हयने थंय उरता. त्या कारणान बारीक बारीक स्किमी आमी तयार केल्या. हो जायकाचो सप्लाय हे मेजर आसतलें आतां फुडें आनी हें जें आसतलें अल्टरनेट. समज जायका कितें ब्रेकडावन जालें जाल्यार सप्लाय बारीक बारीक स्किमी आसा तितूंतल्यान सप्लाय जातलें. पूण कालयेचो उदकाचो विशय कायमचो सुट्टलो आनी हांगसर टँकर आमी धाडटा. कित्याक आमचे कडेन जितलें उदक ना जाल्यार आमी जितले हावस कनेक्शनां उदकाची आसा थंय आमी टँकर धाडटा. पूण फुडें म्हाका दिसता 2022 काले भाग टँकर मुक्त जातलो. आनी टँकर मुक्त आमी सांगचे ना. जेन्ना लोकूच सांगतले आपण घराक आमकां जाय तशें उदक पावता तेन्ना आमकां टँकरीची गरज ना. त्या प्रमाणे दुसरे रस्त्याचो जो विशय आशिल्लो, रस्त्याचे काल्या 7 वाठारांक आमी रस्त्याचे वॉकवर्डरी कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्या. 65% रस्त्याचें काम कंप्लीट जालां. 35% रस्त्याचें काम इनकम्प्लीट उरलां. तें आतां म्हाका दिसता आतां हो सिजन ऑक्टोबराक आमचे हॉट मिक्स प्लांट स्टार्ट जाता, कामांय स्टार्ट जाता. ऑक्टोबराच्यान स्टार्ट जातलें आनी डिसेंबर म्हटल्यार जी 35% रस्त्याची कामां उरल्या ती कंप्लीट जातली. ह्या 35%क आमकां आंबे उदक टू देवळामळ हो आमकां मायनिंगांतल्यान वचचें पडटालें आनी त्रास जाताले. आतां हो रोड पक्को रोड मेळटलो. डामर रोड कंस्ट्रक्ट जाल्लो आसा आनी तेंय मेळटलें. गव्हर्मेंट हायस्कूल तेजें रेनोवेशन जें आसा तेका जवळ जवळ 1 कोटी 10 लाख रुपया एस्टिमेट जाल्लो आनी तेंय 95% कंप्लीट जालां. आनी ह्या म्हणजे आतां स्कुलां स्टार्ट जावपाचीं आसा दिवाळी जावन. ते स्टार्ट जावचे पयलीं हें काम आमी कंप्लीट करून लोकांक बरें म्हणजे बरी सुविधा भुरग्यांक दितले. तशें प्रायमरी स्कुलाचे आमचे कडेन हांगा जवळ जवळ 7-8 प्रायमरी स्कुलां आसा आनी प्रायमरी स्कुलाचें आमी रेनोवेट काम जें आसा प्रत्येक स्कुलाक 30 लाखाची पॅकेज दिल्ली आनी 30 लाखाक वेवस्थीत स्कुलाची कामां जाल्या. आनी बाकीचें आमचे कडेन एक हेल्थ सेंटर आशिल्लें हांगसर एक ते MP फंडांतल्यान जवळ जवळ खूब पयलीं तेजी इमारत बांदलेली पूण तेतूर सगळी सुविधा नाशिल्ली. जावं सोप पीट, जावं टॉयलेट ब्लॉक, जावं इलेक्ट्रिसिटी टायल्स अशें जाय आशिल्लें. तें आमी आमच्या PWDच्या मार्फत आनी GSIDC मार्फत थंय जवळ जवळ 40 लाख खर्च करून ते परतून रेनोवेट करून ते आतां स्टाफ हेल्थाचो स्टाफ ते सगळो आसा. फक्त डॉक्टर्स आमकां 24 hours दिवपा जाय. आमकां हेल्थ मिनिस्टरान सांगलां जेन्ना आतां डॉक्टर्स आमी घेता ते आमी डायरेक्टली तुमच्या काल्याक हेल्थ सेंटराक आमी 24/7 डॉक्टर्स आनी नर्सीस स्टाफ सगळे मेडिसीन सद्या मेळटा. तुमचो मतदारसंघ हो पंचायतीचो आसा, सगळे पंचायत आसा. मेन रोड हायवे आमकां तो दिसना, मातसो सायडीक वाठाराक पडटा. मायनिंग सारको उद्योग जो फाटली 10 वर्सां जाली ऑलमोस्ट आतां बंद आसा. बट फुडार जो भुरग्यांचो फुडार जो म्हणटा आमी ताका जॉब एम्प्लॉयमेंट म्हणा, इंडस्ट्रियल वायज म्हणा, हांव सरकारी जॉबूच म्हणिना, हाच्या माध्यमांतल्यान तुमी तो विकासाची दृश्टी कशी पळयता एस्पेशली युथां खातीर? जॉबाचो विशय आसा, सगळ्यांकच सरकारी नोकरी दिवंक शकना आनी आतां कितें मेरीट लिस्टा प्रमाणे सरकारी नोकरी मेळटल्यो ज्यो आमी आतां पब्लीश केल्या नोकऱ्यो आनी जे एप्लाय करतले एग्जाम दितले. दुसरें म्हटल्यार हांगसर अपरांत म्हणून फॅक्टरी आहा, ती अपरांत फॅक्टरी फुडें आमी चालू करपाचें प्रपोजल धाडलां. देंपो मालक आसा तेजो आनी तसोच आनी एक मालक आसा. त्या प्रमाणे अपरांताचें आमी प्रपोजल धाडलां. बेगीन जाता जाल्यार चालू करा, आमच्या गांवच्या लोकांची मदत मेळटली. आमच्या लोकांक 80% आमच्या लोकांक कामां घेवपाचें अशें प्रपोजल धाडलां. तेंय जातलें. मायनिंगाचे हेवटेन सगळो मायनिंग बेल्ट, हो काले जो भाग आसा तो टोटली मायनिंग बेल्ट आनी हें मायनिंग आमी आतां कॉर्पोरेशन करतले पयली प्रायोरिटी कालेच्या ग्रामस्थांक दितले. त्या प्रमाणे असो विशय आमी जो रोजगारीचो विशय आसा हे पद्दतीन सोडटले. सरकारी नोकरी आसा त्यो आमी दितलेच ना म्हणना, जे म्हणजे ते मेरीट लिस्टां तेणी बरोवपा म्हणजे ते प्रमाणे जातलें. पूण आमी प्रायोरिटी काले गांवांत दितले आनी काले गांवांक बाकीचे आमी ट्युरिस्ट स्पॉट सुद्दां खूब आसा हांगसर. हांगसर ओल्ड टेंपल आसा, हांगा अशी नॅचरल ब्युटी खूब आसा. त्या कारणान ट्युरिस्टा कडेन प्रपोजल आमी ट्युरिस्ट डिपार्टमेंटा कडेन आनी कॉर्पोरेशना कडेन आमी प्रपोजल धाडलां आनी त्या प्रमाणे हांगसर ट्युरिस्ट स्पॉट आमी जे डेवलप करपा जाय ते आमी करतले. आमकां लागीं हांगसर वॉटरफॉलूय आहा. ह्या वटेन आमगेले सांग्या वयले खुबशीं स्थळां जीं नामावंत आसा पर्यटना खातीर ती सुद्दां आमकां जवळ आसा हांगसर.
काले पंचायतीच्या नंतर आम्ही आता केल्या कुळ्या पंचायतीन. जसे हांव सराक विचारतलो की तांच्या मतदारसंघान 7 पंचायती पडटा आणि जरी सावड्ड्या आम्ही मायनिंग बेल्ट असो म्हटलो, बट म्हाका दिसता टुरिझम सेक्टराचो ताजेर खूप प्रभाव आसा, वेदर इट इज वॉटरफॉल म्हणा किंवा बाकीचे सगळे आकर्शणाच्यो गजाली आसा. सर, म्हाका एक ऑब्वियसली टुरिझमाचेर ह्या मतदारसंघा बद्दल आमी उलोवयाच, बट आतां जे सध्या आमी हेजेर आसा वेन्यूचेर आसा ते म्हळ्यार इट इज अ हेल्थ सेंटर. आणि तुमच्या फाटल्यान हांव पळयता एक ओल्ड बिल्डींग आणि म्हाज्या फाटल्यान जी हांगासर आसा इट इज अ न्यू बिल्डींग, जी नवी वास्तू आमी पळयता. ह्याच्या बद्दल चड जाणून घेवपाचे म्हाका खरेंच प्रयत्न, कित्याक हो म्हाका दिसता प्रोजेक्ट तुमी मतदारसंघाचे आमदार जाल्या नंतरची ही सुरवात. गव्हर्मेंट हेल्थ सर्वीस बऱ्या तरेन लोकांक मेळची ते खातीर आमच्या खास करून पंचायतीचो प्रयत्न आसलो. आनी 2017 जेन्ना हांव इलेक्ट जालो तेन्ना पयलें प्रपोजल पंचायतीच्या आनी ग्रामस्थांच्या वाटेन म्हाका हें रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी जी आरोग्याच्या दृश्टीन ही सगळी सेवा मेळपा खातीर हे प्रपोजल म्हाजे कडेन आयलें. हांवें गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन आशिल्लो. हांवें रोखडें हें प्रपोजल बोर्ड मिटिंगेक घालून हेजें सायड इन्स्पेक्शन करून गोवा हेल्थ डिपार्टमेंटाचें परमिशन घेवन हांगा जुने हेल्थ बिल्डींग आशिल्ली ही आमकां पुन्हा आहली, तेन्ना नवी हेल्थ बिल्डींग सगळ्यो सुविधा जावच्यो त्या कारणान ही नवी हेल्थ बिल्डींग आमी फावंडेशन घातलें आनी फावंडेशन घालून हें काम चालू आसा. आनी हें काम जो ग्रावंड फ्लोर आसा तो डिसेंबराक आमी लोकां खातीर उक्ती करतले. आनी तशें आमी हेल्थ मिनिस्टरा कडेन प्रपोजल मांडलां. आमकां 24 आवर्स हांगा डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्सीस, बाकीच्यो सगळ्यो सुविधा, डायलिसीस जावं, फर्स्ट एड जावं, कोणाक हार्ट एटॅक आयलो ती सगळी सुविधा हांगा मेळपा जाय. त्या प्रमाणे आमी प्रपोजल जें धाडलां तें आमगेलें आतां रोखडेंच आमकां सँक्शन जातलें. त्या प्रमाणे डिसेंबर साकून ग्रावंड फ्लोर चालू जातलो. मुख्यमंत्री हांगसर जेन्ना कुळ्या वाठाराची विजीट आशिल्ली तेन्ना दौरो आसलो, मुख्यमंत्री हांगा आयले, मुख्यमंत्र्यान सायडीर येवन इन्स्पेक्शन केलें आनी मुख्यमंत्र्यान सांगलां डिसेंबराक GSIDCक डायरेक्शन दिलां डिसेंबराक आपल्याक ग्रावंड फ्लोर जाय. आनी मागीर जो फर्स्ट फ्लोर आसा तो आमी टप्प्यान रोखडेच रेडी करून दितले. आनी त्या प्रमाणे हांगा म्हणजे पंचायतीचो बरो सपोर्ट मेळटा, ग्रामस्थाचो बरो सपोर्ट मेळटा म्हणून हांगा जायतीं कामां घेतल्या आमी. आतां ह्या हेल्थ सेंटराच्या सायडीन ग्रावंड आसा, त्या ग्रावंडाचें काम आमी PWDन घेतलेलें आसा. त्या ग्रावंडाक कंपावंड, त्या ग्रावंडाक हायमास लॅम्प आनी बाकीचे तेका जॉगिंग पार्क आनी सायडीक पंचायत घराचें कितें आसा टावन एंड कंट्रीचें अप्रुवल घेवचें पडटा. कित्याक हांगा तशी कुळ्या जमीन TCPचे क्लियर ना म्हणून ती बिल्डींग बांदतले जाल्यार TCPचे अप्रुवल घेवपाक आमी पेपर मूव केल्ले आसा. आनी TCPन आमकां आतां जे पयशे भरून जें आमकां कन्वर्शन करून आमकां अप्रुवल दिल्लें आहा. आतां GSIDCचे आतां हो ऑक्टोबर सगळे पेपर टेंडर जातले आनी नोव्हेंबराक तें पंचायत घराचें काम जातलें. आनी पंचायत घरा भितर सगळीं जीं पोस्ट ऑफीस, इलेक्ट्रिसिटीचें ऑफीस, सगळीं ऑफिसां थंय येतलीं गव्हर्मेंटाचें. आनी तेजे वयर पंचायत घर आनी कम्युनिटी हॉल आसतलो आनी थंय एक जिमखानाय आसतलो तेजे भितर. त्या प्रमाणे पंचायतीन जशें प्रपोजल दिलां तें आमी फुडें व्हेलां आनी जातलें. फक्त उरलें टावन एंड कंट्रीच्या अप्रुवला खातीर उरलेलें तें खूब दीस जाले. दुसरें म्हणल्यार ह्या वाठारांक जायतो डेव्हलपमेंट हो तसो ट्युरिस्टां खातीर कुळे गांव सामको स्पेशल आसा. आनी हांगा दिसाक मनसून सिजनाक मातशे ट्युरिस्ट कमी येता कित्याक वॉटरफॉलार वचपाचें बंद आसता रिवराक नदून उदक वाडले कारणान. आनी ट्युरिस्ट हांगसर दिसाक म्हाका दिसता 2,000 ते 2,500 ट्युरिस्ट हांगसर विजीट दिता एवरी डे. आनी त्या प्रमाणे हांगा जे वॉटरफॉलार ट्युरिस्ट येता तांकांय बरें जे गांवचे जे वेवसाय करता, जावं जिपीचो वेवसाय करता, हॉटेलाचो वेवसाय करता, हांगा पार्किंगाचो वेवसाय जाता, बाकीचे सगळ्यो ज्यो गांवाक तयार जाता वस्तू ज्यो बांबूच्यो जावं, ज्यो मातयेच्यो जावं बाकीच्यो ज्यो गांवाक वस्तू तयार जाता त्यो हांगसर आमच्या कुळ्या मार्केटाक इजिली अवेलेबल जाता. तेंय एक आमगेलें ट्युरिस्टां खातीर एट्रॅक्शन. आणि टुरिस्टांक जर आनीक मातशी बरी साधन सुविधा मेळची त्या खातीर स्पेशली ते पयशान कुळ्या गांवांत येता, वॉटरफॉल कडेन विजीट करता, इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज तांकां फॅसिलिटेट चड बरें जावपा खातीर तुमचो कितें प्रयत्न फाटले 5 वर्सां? आमी
आमी जे कुळे साकून दुधसागर वॉटरफॉलार जो रोड आसा 14 किलोमिटर, हो रोड कितें आहा, हो रोड ऑफ रोड आसा, कच्चा रोड आसा आनी वायल्ड लायफ सँच्युरीच्या नॉम्सा प्रमाणे तो तेजेर टार रोड बी तुका हॉटमिक्स कार्पेट बी घालूंक मेळना. त्या प्रमाणे आमी गोवा वायल्ड लायफ सँच्युरी आणि गोवा फॉरेस्ट आणि आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन आमी NOC मागली. मुख्यमंत्र्यान रोखडोच जो प्रोसिजर आसा करून आमकां दुधसागर वॉटरफॉल वचपाचो रस्तो इंटरलॉकिंग पेवर्स घालून करपाचें आमकां मान्यताय दिली आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान. आनी ही मान्यता दितरे आमी तें PWDन टेंडर काडलें, कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट केलो आनी चालूय केलें. जवळ जवळ आमकां खर्च आयला 25 कोटी रुपया हितूर खर्च आयला. हे 25 कोटीक आमकां इंटरलॉकिंग पेवर्स, मागीर सकयल 15 mm PCC, तेज्या सकयल रोबल सोलिंग 15 mm अशे तरेन आनी गटर आनी सेफ्टी, टॉयलेट ब्लॉक, पार्किंग, निवळ उदक, ड्रिंकींग वॉटर जे हांकां तुगेले जे ट्युरिस्ट विजिटर येता तांकां निवळ उदक मेळपा खातीर आनी कॅन्टीन, थंय एक कॅन्टीन घालपाचें हेजे भितर बारीकशें. आनी तुगेलें सोलर लायटींग स्ट्रीट लायट जी आसा ती सोलराचेर थंय पेट्टल्यो. अशें हें ब्युटिफिकेशन घेतलेलें. म्हणजे विजिटर खूब येता, नॅशनल इंटरनॅशनल, तेजे खातीर जिपीन ते वेता तांकांय त्रास जावचो न्ही. आनी जे जिपीन भितर ऑफ रोड आसले कारणान डस्ट उबता वायल्ड लायफ सँच्युरीक, तो डस्ट उबचो न्ही, पोल्युशन जावचें न्ही, ह्या कारणान हें आमकां वायल्ड लायफ सँच्युरी परमिशन दिल्लें. मागीर कोर्टाच्या मान्यते तेजेर आमकां स्टे आयल्या. आमकां सांगलां वायल्ड लायफ सँच्युरी नॅशनल बोर्डाची हें घेया म्हणून NOC. आमी वायल्ड लायफ सँच्युरी नॅशनल बोर्डाक आमच्या गोवा बोर्डान नॅशनल बोर्डाक धाडटले, चालू आसा. 45 ते 50 दीस वता ही NOC घेवपाक. तेन्ना आमी नॅशनल बोर्डाची NOC घेतले आनी वेवस्थीत रित्या हें काम कंप्लीट करतले. हय, तेज्या प्रमाणे बाकीचे ट्युरिजम हांगा आकर्शीत जावचो. आमच्या कुळ्याक नॅचरल ब्युटी आसात. दुधसागर वॉटरफॉल आसा, दोंगर आसा, खुबशे नॅचरल उदकाचे सोर्सीस आसा आनी त्या कारणान खुबशे ट्युरिस्ट हांगसर येता. बऱ्यापैकी लोक तेंची सेवाय करता. त्या प्रमाणे ट्युरिस्टाचो वेवसाय वाडपा खातीर आमी बाकीचे रस्ते म्हणटू आमगेले, इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटू आमगेले बाकीचे. आतां रेल्वेचे डबल ट्रॅकाचें काम चालू आसा. त्या डबल ट्रॅकाचें काम चालू आसतना आमी रेल्वे डिविजनाक आमच्या पंचायती मार्फत कुळेच्या आमी कळयलां. कित्याक आमकां कुळें साकून सोजामळ, कित्याक कुळयेचो अर्दो भाग तेवटेन उरता, सोजामळ, मायडा आनी जायते लोक तेवटेन आमकां आपले म्हणजे वसती आसा. त्या खातीर ह्या वाटल्यान आमकां एक गेट लागता. आनी डबल ट्रॅक जातरे आतां आमकां प्रत्येक रेल्वे पास जाता तेन्ना 20 मिनटां वेटींग करची पडटा गेट पडटरी. डबल ट्रॅक जातरे आमकां 40 मिनटां रावची पडटली. त्या खातीर आमी एक रेल्वे ओवरब्रीज मागला आनी तोय त्यांनी मान्य केला. आमकां रेल्वे ओवरब्रीज एक कुळ्या साकून सोजामळार मायडा वचपाक तो मेळटलो. एप्रोच रोड जो आसा PWD करून दितले. जाग्याचो विशय आमी तांकां सोडून दिल्लो आसा. आनी दुसरें म्हटल्यार आनीक मागणी आसुल्ली, जे प्लॅटफॉर्म तेवटेन आसा तो लोकल प्लॅटफॉर्म कुळे वाठाराक हेवटेन येवचो, म्हणजे सोजामळ सायडीन आसा आनी तांकां फुटब्रीज जो आसा तो क्रॉस करून त्या प्लॅटफॉर्मार वचचें पडटा. त्या खातीर तो प्लॅटफॉर्म जो आसा लोकल प्लॅटफॉर्म, जो स्टेट टू स्टेट प्लॅटफॉर्म जो आसा तो थंयच उरतलो. जे मेन ऑफिस जे रेल्वेचे ते रेल्वे स्टेशन त्या आयडी उरतलें. पूण लोकल प्लॅटफॉर्म जे कुळें साकून जी आमची रेल्वे वास्को वता तो जो स्टॉप जो आसतलो तो ऑपोजीट सायडीन म्हणजे कुळ्या बाजारा सायडीन आसतलो. तेंय त्यांनी रेल्वे डिविजनान आपूण करता म्हटलां. मातसो कितें प्रोसिजर जो आसा आमकां फॉलोअप करचो पडटलो. परतो परतो न्हवळी वचचें पडटलें. तें आमी करता. की आमचो राज्यसभेचो खासदार विनयभाई तेंडुलकर हेजे कडेन आमी सगळें हें दिता आनी तो वेवस्थीत रित्या तें हय युनियन मिनिस्टरा कडल्यान तेंच्या ऑफिसांतल्यान तें आमकां येता. पूण हे जो विशय आसा तोय सुट्टलो रेल्वेचो. आनी बाकीचे विशय जो उदकाचो जो आसा मेजर उदकाचो विशय आसलो कुळ्या दुधसागर रिवर आमचे घर मुखाल्ल्यान वता आनी ओपात तें वॉटर ट्रीट जावन आख्या गोंयभर उदक सप्लाय जाता. पूण दुधसागराचें उदक लोकां कडेन पावपाक आमी 2017 साकून बारीक बारीक स्किमी घातल्यो. जॅकवेल, बोरवेल ज्या रिवराच्या सायडीन आमी घातला आनी त्यो बारीक स्किमी आसा. आनी कितें आसा कारण कुळ्या जागो तसो क्लियर ना खंयचो. सगळे गव्हर्मेंट, वायल्ड लायफ, फॉरेस्ट अशेंच आसा. आनी काही करतले आमकां खूब अडचणी येता. जागो क्लियरन्स करतलो जाल्यार खूब अडचणी येता. पूण आतां आमी ह्यो अडचणीचेर
हें काडलां सोल्युशन काडलां आमकां जाग्याचो विशय सुटला मळिकेश्वर देवस्थानाक आमकां एक वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घालपाक देवस्थानाच्या कमिटीन आमकां जवळ जवळ 600 स्क्वेअर मिटर जागो दिला तो ज्या न्हंयच्या सायडीन आसा आनी थंय सफिशियंट 12 म्हयने उदक मेळपाचें 3 MLD मेळपाचें सोय आसा थंय आमी जवळ 30 कोटी रुपया सरकारान खर्च केला आनी 18 तारखेक ऑक्टोबराच्या तेन्ना आमी फावंडेशन घालताले आमी दसऱ्याक फावंडेशन घालपाक करताले दसऱ्याक कितें आसता प्रत्येक मनीस आपल्या घराच्या फंक्शनाक बिजी आसता तेन्ना थंय पावना तेन्ना हे कार्यक्रम 18 दवरला 18 तारखेक हांगा हो फावंडेशन घालताले आनी 2022 मार्च म्हटल्यार हें उदक लोकां घरा कडेन पावतलें एक्झिस्टींग जितल्यो पायपलायन आसा तितूर त्या स्किमी भितर 3 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा मागीर ग्रावंड लेवल रिजर्वर आसा थोडे कुळ्या आनी मोल्या ग्रावंड लेवल रिजर्वर म्हणजे कुळ्या आनी मोल्या दोनी पंचायतीक हो 30 कोटीचे उदकाचो फायदो जातलो आनी निवळ उदक आतां नवीन टॅक्नोलॉजीचे प्लांट आयल्या नवीन फिल्टर्स आयल्या ते प्रेशर फिल्टर घालून निवळ उदक लोकां घरा कडेन आमी पावयतले लायटीचो विशय आसा लायट हांगसर पावसा दिसांनी मातशी वयर सकयल जाता ते सुद्दां ट्रान्सफॉर्मर आमी हय पूण केन्ना विचार आसा तुमकां दिसता की अंडरग्राउंड केबलिंग करचें स्पेशली जेन्ना तुमी प्रपोजल आमी इलेक्ट्रिसिटी घातला आनी जे 11 kV ची लायट आसा ती कुळ्या भागाक अंडरग्राउंड केबीचो एस्टिमेट जाला फायनान्स अप्रुवल जाला टेंडरां लागतले आतां आनी बेगींतल्या बेगीन आमी अंडरग्राउंड केबलिंग 11 kV जी आसा ती सगळी अंडरग्राउंड करतले कुळ्या पंचायतीक टुरिजमा खातीर इनकम सायजेबल आसा आनी सायजेबल इनकम असल्या कारणान तांकां मॅचिंग ग्रँट सायजेबल येता तेन्ना पंचायत बऱ्यापैकी डेव्हलपमेंट करता आनी म्हाका सपोर्ट मेळटा ते खंय रस्त्याक सोलिंग जो आसूं फूल क्रावड जो आसूं तो घालता आमी मागीर तेजेर बेगींतल्या बेगीन हॉटमिक्स घालता आमकां अडथळे येना म्हणजे पंचायतीचो रोल मोठो आसा आनी आमचे सरपंच मनीस बाब लांबर बऱ्यापैकी वावुरता तेजे वांगडी जे आसा तेजे बरोबर 8 वांगडी आसा तेय बऱ्यापैकी वावुरता त्या कारणान कुळ्याचो विकास जो आसा तो आतां डिसेंबराक म्हाका दिसता डिसेंबर 30 तारीख म्हटल्यार जी कामां आमी घेतलेलीं आसा ती सगळीं कामां कंप्लीट जातलीं स्कुलाचें प्रायमरी स्कुलाचें रेनोवेशन हांगसर 2 आमी अंगणवाड्यो घेतल्या आमी गव्हर्मेंट शिगांव स्कूल आसा तें सुद्दां आमी काम चालू आसा म्हणजे अशीं ही जी कामां आसा ही बिफोर डिसेंबर 2021 म्हटल्यार सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड्स उदक हेल्थाचो एज्युकेशन ओवरऑल विकास जो आसा तो लोकां फुड्यान कंप्लीट जावन दिश्टी पडटलो मोल्या पंचायतीन तशें पळोवंक गेल्यार बरोच विकास आमकां दिसता 2 इम्पॉर्टंट गोश्टी ज्यो आमी ट्राय केल्यो फायंड आउट करपाक इज आतां जे आमी सद्या स्थानाचेर आसात ते म्हळ्यार 0.5 MLDचो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जो परत तुमी वेगवेगळ्या पंचायतीन म्हटलें की उदकाची समस्या आसा दूधसागर आसा उदक व्हांवता फाटल्यान बट ते लोकांच्या घरा मेरेन पावना एक आनी दुसरी गजाल जेन्ना तुमच्या कडेन इतको बरो बायोडायवर्सिटी आसा लोक इतके टुरिस्ट कुळ्या सारक्या जाग्याचेर येता तेन्ना तांकां आनीक मातशें कितें एट्रॅक्शन करून दिवपा खातीर तुमी हे 2 प्रोजेक्टा बद्दल आवर्जून आमकां आनी आमच्या व्ह्युअर्सांक सांगचें विलेज पंचायत मोल्या सांगोळडा विलेज आनी धाट म्हणटा त्या गांवांक आसा आमी आनी ह्या धाट म्हणटा थंय एनिमल हजबंड्रीची बरी प्रॉपर्टी आहा आनी हांगसर एनिमल हजबंड्रीचें मोठें कामूय चालू आसा त्या प्रमाणे हांगा हो एनिमल हजबंड्रीचो जागो हो जागो आमकां एनिमल हजबंड्रींक वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घालपाक दिल्लो आसा फाटले कितलींशींच वर्सां जालीं जाग्या खातीर कित्याक हो जो दूधसागर रिवर जी येता दूधसागर वॉटरफॉल साकून स्टार्ट जाता आनी अशी फुडें ओपा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटा कडेन पावता पूण खंयच दोनूय सायडीन म्हणजे नदीच्या काठीक जागो तसो क्लियर ना वायल्ड लायफ सेंच्युरी फॉरेस्टाची गोवा दमण दीव अशें जागो आसा आनी तो बेगीन क्लियरन्स मेळना म्हणजे धाट फॉर्माच्या नांवार जागो असल्या कारणान धाट फॉर्माच्या आमी मुख्यमंत्र्या कडेन आमी उलयले की धाट एनिमल हजबंड्री आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन येता मुख्यमंत्र्यान रोखडोच आमकां जागो सँक्शन केलो जो प्रोसिजर केलो आनी जागो आमी PWDच्या हँडओवर केलो आनी PWDन हांगसर 0.5 MLD वॉटर ट्रिटमेंट करपाचें काम जालें आतां 1 वर्स जालें ना रे आमी फावंडेशन समारंभ करून 1 वर्स जायत आयलें
आनी मनसून सिजनाक कितें आसता काम करूं मेळना जाल्यार आमी त्या कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलें जे 2.5 कोटीचो इस्टिमेट जाल्लो आनी 2.5 कोटीक विलेज सांगोळ टोटल विलेज सांगोळ्ळी जितले गांव येता त्या सगळ्यांक हें वॉटर सप्लाय आसा आनी नेटवर्क जें घाल म्हटलें म्हणजे पायपलायन उदकाची पायपलायन जी आसा जी 150 mm डाय जो आसा ती उदकाची पायपलायन सगळ्याक तेणी घालपाचें काम चालू केलां आतां उदकाचें पायपलायन घालतलो आनी हें मातशें कितें आसा हांगा काम चालू करतलो जाल्यार पावस थारपा जाय म्हणल्यार नोव्हेंबराक वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचें काम चालू जातलें आनी जानेवारी म्हटल्यार प्लांटाचें काम कंप्लीट जातलें आनी डिस्ट्रिब्यूट लायन आसा जी नेटवर्क आसा पायपलायन ती सगळी लोकांच्या घरा कडेन पावोवपाचें काम जें आसा हें कंप्लीट जातलें आनी एक्जिस्टींग हांगा आसा थोड्या वाठारांनी ओल्ड पायपलायन आसा ताका हे कनेक्टिविटी दितले आनी ती पायपलायन समज जुनी जाल्या जाल्यार रिप्लेसय करतले हें सगळें करता आसतना आमकां जल जीवन मिशनाचो खूब फायदो जालो जे सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमकां 300 कोटीचे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टाक अप्रुवल दिलें आनी हो आमकां सगळ्या ग्रामीण भागाक म्हणजे गोंयाक 191 पंचायती आसा आनी जल जीवन मिशन आमी राबयता आसतना 191 पंचायतीक हो फायदो आसा प्रत्येक घराक टॅप मेळपा जाय हे जल जीवन मिशनाचें विजन आसा त्या प्रमाणे आमची ही केंद्र सरकाराची योजना आसा सामकी ग्रामीण भागाक लाभदायक म्हणल्यार त्या खातीर आमी खुबशे प्लांट घेवपाक फायनान्स अप्रुवल आमकां इजिली अवेलेबल म्हणजे मेळ्ळें आमकां त्या प्रमाणे हांगा आमी बायोडायवर्सिटी पार्क केल्ले आसा थंय कितें जाल्लें 2017 सायक्लोन आयलें आनी सायक्लोन येवन तो जो फॉरेस्टाचो वाठार आसा तो सायक्लोन मोले भागाक बरोच मार बसलो खूब लोकांक बागायती खूब लुकसाण जालें आनी थंय चड मार बसलो ती झाडां सायक्लोनाक सगळीं पडलीं आनी मळ जालें थंय मागीर आमी आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे अधिकारी आमी आयले पळयलें इन्स्पेक्शन केलें आनी एक तकली एक संकल्पना आयली हांगा आमी आमचे हो वाठार तरी धारबांदोडा तालुका आनी कुळें मोल्या सांकवाड्ड्या हो ट्युरिस्ट स्पॉट तशी नॅचरल ब्युटी आसात आनी मातशी ब्युटी वाडोवया म्हणून बायोडायवर्सिटी पार्क आमी थंय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ते आपले खर्चान तयार केलें आनी त्या बायोडायवर्सिटी पार्काक सगळे तरेची वनस्पती जी आसा थंय उपलब्ध आतां मेळटा आनी थंय गांवच्याच लोकांक आमी जे गांवचे लोक आसा तांकांच थंय कामाक घेता भायल्या कोणाक आमी करना कित्याक तितलेंच काम आसता थंय आनी ट्युरिस्टां खातीर बरो स्पॉट जाला खूब विजिटर आतां 2 ऑक्टोबराक दुधसागर वॉटरफॉलाचो वेवसाय स्टार्ट जालो आतां कितें जालें मातशें रिवराक उदक हे 2 दिसाक पावस हेवी पडलो परतून वाडलें म्हटल्यार बंद आसा आतां वॉटर लेवल कमी जातकीर जीपी स्टार्ट जातल्यो आनी ट्युरिस्ट दिसाक हांवें सांगलें तशें 2-2.5 हजार येतात आमचे ट्युरिस्ट ते सगळे बाकीचो वाठार जो आसा आमचो तांबडी सुर्ला वाठार सांकवाड्डेचो मोलेचो वाठार कुळेचो वाठार कालेचो वाठार हांगाय विजीट दिता आनी त्या प्रमाणे बायोडायवर्सिटीक बरे खूब लोक येतात त्या कारणान तोय एक आमकां बऱ्या पडला बायोडायवर्सिटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे बाकीचे जो मोलेचे पंचायत घराचे आमी प्रपोजल धाडलां नॅशनल हायवे कितें जाला मायनींग नॅशनल हायवेन एक नॉर्म्स आसा आतां मायनींग जंय जंय आसा थंय थंय 8 पदरी आनी मायनींग ना थंय 4 पदरी नाल्यार 6 पदरी आनी मायनींग आसा ते मायनींग खातीर एक सेपरेट रोड सायडीक कंपल्सरी आसचो त्या खातीर ते हेनी प्रमाणे आमचे ते 8 पदरी जाले रोड 8 पदरी जातकीर आमचे पंचायतीचे प्रपोजल GSIDCन सगळें अप्रूव केल्लें मागीर ते होल्डार उरलें आमी आतां दुसरो जागो एनिमल हजबंड्रीचो एक आसा आमचे कडेन तो जागो आमी पळयता पूण इको सेन्सिटीव झोनूय लागता आमकां तितलेंच वायल्ड लायफ सेंच्युरी लागता वायल्ड लायफ सेंच्युरी फाटल्यान इको सेन्सिटीव झोन लागता म्हणून आमकां अडथळे येता परमिशन मेळना आनी TCPची परमिशन मेळना जाल्यार गव्हर्मेंट खंयचोच प्रकल्प घालूंक मेळना त्या कारणान आमचो विचार चालू आसा ग्रावंड आसा आमचो पंचायतीचो तो सुद्दां ओनरशीप पंचायती कडेन येवची म्हणून आमचे कोर्ट मॅटर आसा ना रे तोय आमी विशय सोडून तांकां तो तेंचे कडल्यान ग्रावंड पंचायतीच्या हँडओवर करपाचें आनी मागीर थंय बऱ्यापैकी इन्फ्रास्ट्रक्चर घडोवंक मेळटा तशें मोले वाठाराक रस्त्याचो 2017 साकून चडसो विशय हांवें रोड्स जाग्यार उडयला बाकीची जी पेंडींग कामां आसा ती आतां ऑक्टोबराक स्टार्ट जातली आनी बाकीचे रोड्स बऱ्यापैकी मेळटले हांगसर एक मोठो म्हणटा तो इंटरनॅशनलाचेर गाजता विशय तो तानमार जो प्रकल्प आसा ती ट्रान्समिशन लायन आनी सबस्टेशन मोले येता ट्रान्समिशन लायन कर्नाटकांतल्यान आमच्या तांबडी सुर्ला साकून सांकवाड्डेच्यान मोले येता आनी मोलेच्यान सबस्टेशन साकून 2 कडेन लायन वता ट्रान्समिशन लायन एक नॉर्थाक वता एक सावथाक वता आनी मोले गांवचो विलेजराचो सगळ्यांक सपोर्ट आसा ह्या प्रकल्पाक
आणि त्या प्रमाणे हो प्रकल्प कोर्टाचे मातशें कोर्टाक हो प्रकल्प गेल्लो कोर्टान जे पूण जितको गोंयभर आसता किंवा इवन मदीं नॅशनल हेडलायन्सूय जालो की कोळसो म्हणा किंवा तमनाल लायन सुद्दां एकदां हायलायट जाली. तुम्ही म्हणटा की गांवाचो ह्या मतदारसंघाचो पुरेपूर सपोर्ट आसा ऑब्वियसली अपग्रेडेशन करताना तमनाल लायन. थोडे मिसगायड जाल्ले काही लोकांक त्रास जातले आमच्या जनावरां म्हणजे हांगचो दुधाचो वेवसाय मोठो आनी गोरवांक त्रास जातले असो करून एक मिसगायड जाले. पूण तशें कांय ना तें कित्याक ट्रान्समिशन लायन 400 किलोवॅट जी सप्लाय आसा ती आमकां जाय. फुडलो गोंयचे 20 वर्साचे फुडलें समज फुडार आमी पळयत जाल्यार आमकां सामकी सफिशियंट लायट जाय. आयज सुद्दां लायट ना म्हणून मदीं मदीं सेट डावन जाता मदीं मदीं कट जाता. ते कित्या खातीर लायट पावर आमचे कडेन तितली सप्लाय ना. पूण हो प्रकल्प जातरे आनी ह्या प्रकल्पाचे आमी आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन उलयला म्हणजे पंचायतीचे प्रपोजल आमकां आयल्ले. ह्या प्रकल्पांतल्यान हेका म्हणजे मोल्या गांवांक 24/7 पावर सप्लाय जाय. 24 पावर सप्लायन 400 किलोवॅटाचे डायरेक्ट पावर सप्लाय जायना. आमी तेंचे कडेन प्रपोजल धाडला म्हणजे आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते आमी प्रपोजल धाडला तामनारा कडेन जी एजन्सी कडेन. त्यांनी सांगला आपूण बारीक सबस्टेशन घालून 11 किलोवॅटीचे आनी सगळ्या मोले वाठाराक जितले 7 वार्ड आसा 7 वार्डी 24 वरां लायट सप्लाय जावपाचें आपूण करून दिता अंडरग्रावंड केबल घालून. आनी तशें जायत जाल्यार बऱ्यापैकी आसा न्ही. नॅशनल हायवेचो कितें आसा नॅशनल हायवेचो आमच्या पंचायतीन जेन्ना फूल लेन नॅशनल हायवे जावपाचें आसुल्लें हो अनमोड घाट टू तुगेले खांडेपार रिवर फूल लेन रोड जावपाचो तो पंचायतीन आमची कांय ऑब्जेक्शन ना. पूण कमींतल्या कमी झाडां ट्री कट करून हो फूल लेन जावचो. ते प्रमाणे आमी नवो ड्रॉईंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रान्सपोर्टाक युनियन मिनिस्टर नितीनजी गडकरीक आमी धाडला. तेजे भितर झाडां आनी कट करपाची ना. ज्यो व्हॅली आसा थंय एलिवेटेड डक टायप ब्रीज जंय जंय व्हॅली आसा जंय जंय वाडोवपा जाय आमकां आतां 2 लेन आसतो आनी एक्स्ट्रा 2 लेन करपा जाय म्हणजे 4 लेन जातलो. तेन्ना आमी अशें प्रपोजल धाडला कमीत कमी झाडां कापून हो एलिवेटेड ब्रीज घालून पायलिंग करून उबे खांबे उबे करून तेजे वयर डक टायप ब्रीज घालून आमी तो 4 लेन करपाचें प्रपोजल धाडला आनी पंचायतीकूय मान जाला. आनी फुडें 4 लेन जावपाकूय जाय हो रस्तो. सद्या हांवें हॉटमिक्स कार्पेट घातला आनी थोडे फार शोल्डर जे आसा एक दोनी सायडी अर्दे मिटर 1 मिटर वाडयला रुंद केला. पूण झाडां खंय कापली ना कित्याक हांगा आमी पळयता ह्या रस्त्या खातीर अरुंद रस्तो आसले कारणान खूब जाणां जीव गेला आमच्या वाठारांत जातात सरपंचाक उरता तेन्ना आमी ते पळयता. पूण कांय झाडांचेंय रक्षण करपा जाय आनी रस्तेय बरे रुंद उरपा जाय. कित्याक रस्ते अरुंद जाल्यार अरुंद रस्तो आसलो म्हटल्यार मनशाचो जीव वचपाचो संभावना चडांत चड चान्सीस आसता. रस्ते हे आमचे गोंयचे 2 लेन आनी 4 लेन हे जावपाक जाय. कम्युनिटी हॉल आमकां जाय आनी कम्युनिटी हॉला खातीर पंचायत घर उबारपा जाय. पंचायत घर उबारपा जागो एवेलेबल जाय. जागो एवेलेबल करपाचे आमचे सरपंच बाबू शेळके आमचे सगळे पंच मेंबर जे वांगडी वावुरता जागो क्लियर करपाक. सावड्ड्या मतदारसंघातलो आमचो हो प्रवास आता पावला साकोड्डा पंचायतीन. आनी सर साकोड्डा पंचायतीन आमी पावल्या. ह्या पंचायतीचे जे वेगवेगळे विशय आसले फाटले 5 वर्सांत तुमी ते तडीक लावंक पावले काय हो म्हाजो पयलो प्रश्न. विलेज पंचायत साकोड्डा आनी उदळशा म्हणटा ते आसा आनी 17 साकून आमी ही खुबशीं कामां वॉटर सप्लाय रोड्स पंचायत घर अशी विविध कामां आमी हाती घेतलेलीं. जशें पंचायतीचें रेजोल्युशन प्रपोजल आसा त्या प्रमाणे आमी फुडें वताले. आयज आमी उदळशाक हो आमी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आनी हे पंप हावस आमी घेतलेलें आसा आनी 2 वर्सां लागलीं हें आमकां कंप्लीट करपाक. हांगा जाग्याचो विशय आसलो मेजर म्हणटा तो ह्या रिवर जी आसा आमची ही रगडा रिवर साकोड्ड्या आनी रगडा रिवरीच्या दोनी सायडी सगळेपणां तशी ओनरशीप म्हणून जागो ना. सगळो गव्हर्मेंट ओनरशीप सिलेक्टेड जागो आसा. तसो एक हांगा एक ओनरशीप जागो आसुल्लो आनी एक मदल्या वाड्यार बळकण्या सुर्ला बळकण्या म्हणटा ते थंय एक रिवर सायड जागो आसलो. म्हण हांगा आमी ही एक स्कीम घातली पंप हावज आनी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट हांगा घातला. आनी हे जे उदळशा नव्या कुंभारवाडाक खूब पयलीं पळयताले आमी
तांकां जानेवारी म्हयनो लागलो म्हटल्यार तांकां उदक सप्लाय जायना आसलें, कमी पडटालें. हांगसर बोरवेल आसुल्लें तें सुकतालें आनी ते थंय एक झर आसुल्ली, ते झरीक तें उदक लोक सगळे भरताले. पूण आतां सगळो हो विशय सुटलेलो आहा. आतां हो हें जालें आनी हेजे आमी आतां स्टार्ट मारला आमी पंप आनी हो हे विशय सुटला. ह्या वाठाराचो जो आसा तो टोटली विशय सुटला उदकाचो. त्याच प्रमाणे आमी मदले वाड्यार एक वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घेतला. तेजे जवळ जवळ 4 कोटी रुपया सरकाराक एस्टिमेट खर्च आयल्लो आसा आनी हो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आमी आतां काम स्टार्ट म्हणजे फावंडेशन घातलें आमी मुख्यमंत्र्याच्या हातीन स्टार्ट जातलें. आनी त्या वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जवळ जवळ 1.5 MLD आनी तो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट टोटली म्हाका दिसता जे तांबडे सुर्ला, बळकण्या, मदले वाडा जी एरिया आसा त्या सायडीची म्हणजे साकोड्डेची बाकीची एरिया आसा ते एरियेक वेवस्थीत फुडल्या म्हाका दिसता आतां स्टार्ट जालो जाल्यार फेब्रुवारी म्हटल्यार काम कंप्लीट जातलें. आनी तेजे भितर एक ओवरहेड रिजर्वर आसा 300 क्युबिक मिटराचो आनी बाकीच्यो डिस्ट्रिब्यूट पायपलायन ज्यो आसा ती आसात. म्हणजे त्या प्रमाणे फुडें साकोड्डेचो उदकाचो विशय जो आसा पांचशेक थंय खुबशीं वर्सां जालीं तो पंप हावज आसा आनी थंय आमकां एक टाकी घालपाक ग्रावंड लेवल रिजर्वर घालपाक आनी एक 300 मिटर जागा जाय आसलो. स्थानीक जो सरपंच आसा दिना गांवकर हेणी मध्यस्थी करून त्या ओनरा कडल्यान तो 300 मिटर जागो PWD दिला आतां आनी PWD थंय एक ग्रावंड लेवल रिजर्वर संप घालतले आनी थंयच्यान मागीर म्हणजे डिस्ट्रिब्युशन करता आसतना आमकां उदकाची क्वॉन्टिटी वाडटली. आमचे कडेन रिवर आसा, आमचे कडेन उदक आसा, पूण हें सगळें जाय तें पंप हावज, स्टोरेज, पायपलायन सप्लाय हे सगळें वेवस्थीत जायत. आनी 40 वर्सांची पयलींची पायपलायन हांगा आसा साकोड्ड्या ती आमी रिप्लेस करपाचेंय आमी केलां. जल जीवन मिशनाच्या फंडिंगान आमकां फायदो जाला आनी म्हाका दिसता काही म्हयन्या भितर म्हणजे फुडल्या 3 म्हयन्या 4 म्हयन्या भितर साकोड्डेचो जो उरिल्लो उदकाचो विशय जो आसा टोटली सोंपतलो आनी लोकांक उदक वेवस्थीत मेळटलें. तशेंच आमी पंचायत घर घेतलां. काही पॅन्डेमिका खातीर 2020 आनी 21 पंचायत घराचें कन्स्ट्रक्शन उरलें, पूण तें कन्स्ट्रक्शन आतां त्या कॉन्ट्रॅक्टरान स्टार्ट केलां परतून आनी बऱ्यापैकी पंचायत घर बाकीचीं ऑफिसां म्हटल्यार इलेक्ट्रिसिटीचें बारीक ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, थंय एक दवाखानो म्हणजे एकाय आमी दवरल्या शॉप दवरल्या आनी वयर एक कम्युनिटी हॉल जवळ जवळ कम्युनिटी हॉल आसतलो 500 चेअर्स बसपाचो सिटींग अरेंजमेंट एक कम्युनिटी हॉल आसतलो आनी हेंय म्हाका दिसता फुडल्या 5-6 म्हयन्या भितर तें कंप्लीट जातलें. त्या खातीर आनी आमकां ट्रायबल हितूंतल्यान आमकां हांगसर एक कला मंदिर आमकां सँक्शन जालां जें संस्कृती भवन. ह्या पंचायतीच्या ऑपोजीट जी पयलीं त्या ओनरान म्हणजे ते जमनीचो ओनर आसलो त्यांनी पंचायतीक खूब पयलीं ती जमीन डोनेट केल्ली. ही पंचायतीक दिल्ली तुमी पंचायत घर बांदचें नाल्यार दुसरी कितें तरी पब्लिका खातीर एक पब्लीक एकठांय जाता तशें मानचें. कलाकाराक एक माची मेळत संस्कृती भवन जात जाल्यार आपली कला आनी आमचे माणकुली भुरगे आसात ते सुद्दां कले माणकुली भुरग्यांक आवड जातली. जे रस्त्याचो विशय जो आसा आमी रस्त्याची वॉकऑर्डर दिल्या ते 60% काम कंप्लीट जालां. 40% काम कंप्लीट जावपाचें आसा आनी आतां ऑक्टोबराक स्टार्ट जातलें आनी सगळे नुया टू हांगसर मेन रोड साकोड्डा नया टू तें वायंडिंगाचें आसा. बाकीचें पानसीकय जावपाचें काम आसा. अशें विविध कामां आसा. तांबडी सुर्लाई रोड आमी वॉटमिक्स घेतला, वायंडिंग घेतला. मागीर मदले वाड्यार साकून बळकण गेला म्हणजे बळकणा जी आमची बाउंड्री आसा वाळपयची थंय म्हटल्यार वॉटमिक्सिंग जे रोड सगळे इस्टिमेट करून वर्क ऑर्डर दिवन कॉन्ट्रॅक्टराक रेडी आहा. आतां ऑक्टोबराक स्टार्ट जातले रस्त्याची कामां. बिफोर डिसेंबर म्हटल्यार सगळीं रस्त्याची कामां साकोड्डेची कंप्लीट जातली. ओके. प्रत्येक मतदारसंघान ब्रिजीस आमकां कनेक्ट करता. तुमच्या मतदारसंघान वेगवेगळे विशय आसा. दूधसागर सारकी न्हंय व्हांवता बट तोच गांव किंवा 2 गांवांक डिफरंट करता किंवा एकाच गांवाक डिवायड करता. ह्या ज्या आमी सद्या वेन्यूचेर आसा म्हाका दिसता गोंयकारांक हो वेन्यू ही स्टोरी अनवळखी न्हू
लोकांनी बरेच ह्या स्टोरी बद्दल ऐकला, लोकांनी बरोच संघर्ष ऐकला लोकांचो की अभ्यासा खातीर किंवा स्कुलाक वचपा खातीर भुरगीं जी ट्रॅव्हल करताली अक्रॉस फ्रॉम दीस रिवर, ह्या आयज जेन्ना हे ऑलमोस्ट हाफ कंप्लिशनाक पावला, ह्या प्रोजेक्टा बद्दल हो कितको तुमकां इमोशनली कनेक्टेड आसा हो प्रोजेक्ट आनी ह्या मतदारसंघात? हांव GSIDCक आसतना मनोहरभाई मुख्यमंत्री आसुल्ले, हांव तेन्ना GSIDCचो चॅरमॅन आसुल्लो आनी मनोहरभाईची आनी आमचे GSIDCची म्हयन्याक एक फावट मिटींग जाताली, रिव्यू मिटींग, आमची बोर्ड मिटींग. तेन्ना मनोहरभाई स्वता येताले आनी तेंचे एकूच GSIDCन कामां घेता आसतना, जो गोंयच्या इन्फ्रास्ट्रक्चराची कामां घेता आसतना चडांत चड ब्रीज घेवचे अशें मनोहरभाई तेन्ना सांगताले. कित्याक ब्रीज घेताना 2 गांव एकठांय जाता, कित्याक आमच्या गोंयाक खूब रिवरी आसा आनी रिवरी खातीर 2 गांव वेगळे वेगळे जाल्ले आसता. म्हणजे एकूच गांव तो रिवरी खातीर 2 भाग जाले आनी ह्या गांवा साकून त्या गांवां येतले जाल्यार बरोच वळसो मारून तांकां येवचें पडटा. अशें मनोहरभाई सांगताले, खंयी तुमी घेया, जागो क्लियर करा आनी ब्रीज घेया. हांव जेन्ना 17क आमदार म्हूण निवडून आयलो तेन्ना म्हाजे कडेन निवडून येवचे पयलीं दाबाळच्या विलेजर आम्या धुल्ले आनी दारबांदोडा हे विलेजर म्हाजे कडेन पयलीं आयिल्ले आनी म्हाका मेळिल्ले आमकां दाबाळ साकून आम्या धुल्ले वचपा खातीर जावं आम्या धुल्ले साकून दाबाळ वचपा खातीर. कित्याक दाबाळच्यान दारबांदोडा वेतलो जाल्यार हो आम्या धुल्लेचो हो जो ब्रीज आतां आमी बांदला फूटब्रीज, तो सारको इम्पॉर्टंट आसा, लागीं डिस्टन्स जाता. कित्याक पयलीं आतां म्हणटा मायनींग ना, पयलीं मायनींग चालू आसतना मेन रोड ब्लॉकूच आसतालो तेन्ना हो रोड अल्टरनेट उपाय म्हणून हो रोड यूज करपाक जातालो. पूण 17च्या पयलीं म्हाजे कडेन विलेजर आयले, सांगलें हो जो बंधारो आनी फूटब्रीज हो आमकां गरजेचो आसा आनी हे तुवें गव्हर्मेंटा कडल्यान सँक्शन करून हाडून दिवपा जाय. ते प्रमाणे निवडून येतरे पयली प्रायोरिटी हांवें हेका दिली आनी सगळे WRD कडेन संपर्क साधून WRDच्या जे हांगसरले JE, असिस्टंट इंजिनियर, एक्झिक्युटीव इंजिनियर, चीफ इंजिनियर आनी 17क मंत्री आसुल्ले तेंचे कडेन हांव पावलो आनी तेन्ना 2017क WRDचे मंत्री आमचे विनोद पालेकर आसुल्ले. आनी मागीर जेन्ना हें फावंडेशन जालें तेन्ना केन्ना फूटब्रिजाचें तेन्ना आमचे फिलीप बाब नेरी आसुल्ले आनी दोनी WRD मिनिस्टरान म्हाका सपोर्ट केलो आनी तेन्ना मनोहरभाईन सामको सपोर्ट केलो. सोमतें फायनान्स अप्रुवल ह्या जे बंधारो बांदपाचे जे 5 कोटीचे फायनान्स अप्रुवल हांवें मनोहरभाई कडेन व्हेलें तेन्ना मनोहरभाईन 2017क सँक्शन दिलें आनी रोखडेच कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट जालो आनी हो जे बंधाऱ्याचें काम स्टार्ट जालें. बंधाऱ्याचें 5 कोटीचें काम. मागीर फूटब्रीज आसा तो आनीक एस्टिमेट केलो आमी, तेजे 3 कोटी 18 लाख रुपया खर्च जाले. तेही आमकां फिलीप बाब नेरी आनी आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेणी आमकां फायनान्स अप्रुवल रोखडेच दिलें आनी 8 कोटी 18 लाखाचे हे बंधारा प्लस फूटब्रीज हो 8 कोटी. आनी हे फूटब्रिजाचेर 4 व्हिलर व्हेकल ज्यो लायट व्हेकल आसा त्यो पास जातल्यो, हेवी व्हेकल पास जावची ना, कित्याक तेजे रुंदी जी आसा तितलीच दवरल्या. आमी हांगसर डेप्युटी कलेक्टराची बिल्डींग ती आमची कंप्लीट जाल्या. सगळीं ऑफिसां जी आसा डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, एग्रीकल्चर, सिवील सप्लाय, रजिस्टर, ही सगळीं ऑफिसां आतां एकठांय आयिल्लीं आसा. थंय PWDचें ऑफिस आयलां, पंचायती खातीर लॅबॉरेटरी आयल्या, सिनियर सिटिझना खातीर प्रिमायसीस थंय आसा आनी ते कन्फरन्स पब्लिका खातीर कितेंय मिटींग आसली फॉरेस्ट रायट कमिटीची अशी मिटींग घेवपाक थंय कन्फरन्स हॉलूय आमी तयार करून दिला. म्हणजे डेप्युटी कलेक्टर दारबांदोड्या सगळे सुविधा थंय जाल्ले आसा. उदकाचें म्हटल्यार ह्या वाठाराक आमकां ही रिवर दुधसागर रिवर सगळी पास जाता, कुळे साकून टोटली ही रिवर आयिल्ली आसा मोले साकून आनी हेजो पूर्ण आमच्या लोकांक फायदो जावपाक त्या प्रमाणे बारीक बारीक स्किमी घातल्या, मोठ्योय स्किमी घातल्या. आमी ओपा साकून आतां दारबांदोड्या कितें आसा, आमकां हे दुधसागराचें उदक ओपा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटा वता, थंयच्यान रिटर्न आमकां पायपलायन आसा ती घालून आमकां दारबांदोड्या येता. पयलीं ओपा साकून दारबांदोड्या आमकां पायपलायन आसली ती 100 mmची आनी ती पायपलायन आमकां कशी उसगांव जी वता तेकाच डायवर्शन दिल्लें. म्हणजे तो वाल्व बंद केलो जाल्यार दारबांदोड्या तालुक्याक म्हणजे दारबांदोड्या पंचायतीक उदक बंद ओपाचें, ते डायरेक्ट मेन पायपलायनीन ते फुडें वताले. पूण आतां हांवें नवी पायपलायन घातल्या ती डायरेक्ट दारबांदोड्या खातीर आनी 800 क्युबीक मिटराचो GLR काम चालू आसा संजीवनी शुगर फॅक्टरीच्या प्रॉपर्टीक. आनी हें काम आतां फुडल्या 3 म्हयन्या भितर GLR ग्रावंड लेवल रिजर्वर 800 क्युबीक मिटराचें काम कंप्लीट जातलें आनी त्या GLRांतल्यान दारबांदोड्याक जे उदक शॉर्टेज येता, शॉर्टफॉल आसा, तें उदक
कंप्लीट जातले म्हणजे लोकांक सगळे सविस्तर पावतले. तशेंच शिवड्याय वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा आमचो दारबांदोड्या पंचायती खातीर ओल्ड म्हणजे फाटली कितलीशींच वर्सां त्या वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटान दारबांदोड्या उदक सप्लाय जाता. तेकाय आमी तेजी कॅपेसिटी वाडयल्ली आसा आनी तेंय काम आनी 2 म्हयन्यान कंप्लीट जातलें. म्हटल्यार ओवरऑल डिसेंबर म्हटल्यार म्हाजी जी कामां हांवें 2017 साकून चालीक लायल्ली सुरू केल्लीं. कित्याक पेपर वर्क आसता, जमनीचो विशय आसता, पंचायतीचें रेजोल्युशन आसता, जमीन बदलता, अशी ते कामां थोडी उरलेली ती डिसेंबर म्हटल्यार सगळी पळोवपाक मेळटली आनी लोकांक तेजो बेनिफीट जातलो. म्हणजे म्हाज्या टर्मा भितर हांगसर फॉरेन्सीक सायन्स कॉलेज येता आनी खरेंच कित्याक आमचे गोंयचे भुरगे थंय तांकां एडमिशन मेळटलेंच, पूण आमचो जी रोजगार मेळटले ते आमच्या मतदारसंघाक, म्हाज्या तालुक्याक आनी म्हाज्या पंचायती दारबांदोड्याच्या लोकांक सरावंडींग जे संजीवनी शुगर फॅक्टरीच्या सरावंडींग रावता तांकां पयली प्रायोरिटी दितलो. थंय रोजगार जो तयार जातलो, जो रोजगार तयार जातलो ते हांव प्रायोरिटी म्हाज्या गांवच्या लोकांक पयली दितलो. आनी अशें हांव मुख्यमंत्री कडेन उलयलां. मुख्यमंत्री म्हणपालो डेफिनेटली तुमच्या गांवांक ही कॉलेज येता जाल्यार आपूण जो रोजगार आसता तुमच्या गांवांत दितलो. आतां आमचे कडेन लॉ कॉलेजी येता आनी म्हाका दिसता डिसेंबराक तेजें पायाभरणी जातली, नोव्हेंबर डिसेंबराक. ते प्रायम मिनिस्टर त्या पायाभरणीक येतले अशें म्हाका दिसता आनी म्हाजे प्रयत्न आसतले आमचे माननीय प्रायम मिनिस्टराक इन्विटेशन दिवपाचें. म्हणजे दोनी कामां जाता, फॉरेन्सीक सायन्स कॉलेज आनी लॉ कॉलेज थंय येता. आनी आमची जी शुगर फॅक्टरी बंद पडल्या ती सुद्दां फुडल्या म्हयन्याक म्हणजे स्टार्ट करपाचो आमचो विचार आसा. बरें, बरेच दिग्गज लोक सावड्ड्या मतदारसंघाक पावता. ऑब्वियसली तुमचे जे तुमी उलयले उदयचान की तेचो एक विजन आसा. तुमी ऑब्वियसली भुरग्यांक खातीर, तरुणांक खातीर, सगळ्या जे सेक्टर आसा लोकां खातीर काम करता. म्हाका एकूच विचारूंक जाय की जेन्ना प्रुडंट मूड ऑफ द सर्वे करता आनी त्या सर्वेचे फायंडिंग्स तुमी जेन्ना पळयता, तुमी स्वता एनालायज करता, तुमी तुमच्या मतदारसंघा कडेन कशें पळयता? हय, एस्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू द सर्वे. हय, म्हाज्या मतदारसंघाक जशें हांव काम करतां लोकांचो बरो म्हाका प्रतिसाद मेळटा आनी प्रुडंटाच्या सर्वेचे म्हाका 50-50 दिल्लें आसा. पूण आमचो मतदारसंघ कसो आसा, आमचो मतदारसंघ खूब मोठो आसा. सरावंडींग पळयत जाल्यार आमी आतां सावड्डेच्यान भायर सरल्या आनी तांबडी सुर्ला पावस 35 किलोमिटर एक सायड रनिंग मेळ्ळी जाल्यार वन सायड 35 अशें चारय सायड खंयच्यानूय खंय वतलो 30 किलोमिटराचें अंतर आसा आनी मोठो मतदारसंघ. आनी ह्या मोठ्या मतदारसंघाक कितें आसा, म्हाका 5 वर्सांक जी संदी मेळ्ळी आनी GSIDCचे म्हाका चॅरमॅनशीप मेळ्ळी आनी GSIDC फाटल्यान PWD मेळ्ळी. ते हेतूनच म्हाका हें शक्य जालें. आज कितें आसता, लास्ट वेचून दितले म्हाजी जनता, म्हाज्या गांवचे ग्रामस्थ भाव आनी भयणी. जनतेचेर म्हाका कितें म्हाजें हांवें काम केलें प्रामाणीकपणे आनी प्रामाणीकपणे काम करतलो आनी हें लोकांक खबर आसा आनी लोक म्हाका पावती दितले. फुडल्या 22च्या इलेक्शनाची म्हाका पावती दितले. सर्वे ही प्रत्येक न्यूज चॅनलाची आसता. न्यूज चॅनलाचे जशे मनीस गांवांक पावता, आतां गांव बारीक आसा जाल्यार बेगीन सर्वे जाता. म्हाजी गांवाची सर्वे तशी म्हाका दिसना बेगीन न्यूज चॅनला कडेन इतली म्हायती पावत काय म्हणून. तुवें आतां पळयलां सावड्ड्या मतदारसंघात भोंवता भोंवता वेगवेगळे पंचायत आमी पळयले आनी ही जी लास्ट पंचायत आमी विजीट करता ती म्हळ्यार किर्लपाल दाबाळ. आतां हाज्या कडच्यान तुमचो खूब जवळचो नातो आसा. तुमी पंच ते सरपंच आनी सरपंच ते आमदार आनी आमदारांतल्यान मंत्रीपद. PWDचें मंत्रीपद आतां सद्या तुमच्या कडेन आसा. म्हाका सांगा, जेन्ना तुमी ह्या पंचायती कडेन पळयता विकासाच्या दृश्टीन आनी ऑब्वियसली एक इमोशनल नातें तुमचें सोशल वर्क म्हणा किंवा राजकारणांतलो तुमचो प्रवास, हो तुमी कसो पळयता? विनयभाई तेंडुलकर दाबाळचो, गणेश भाऊ गांवकर किल्लापालचो, दीपक पाऊसकर कामरखंडचो, आमचे ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर जे MP जाले ते करमणेचे,
सगळे ह्याच पंचायतीचे आमदार जाल्या आणि ह्या पंचायतीत तसो इतिहास 1961 साकून मोठा आसा आणि त्या प्रमाणे म्हाका म्हाज्या गांवचो हांव ह्याच गांवच्या कारणान म्हाका लोकां कडेन सामकें लागींतल्यान संपर्क आसा आणि ह्या गांवाक कितें जाय आनी कितें नाका तें जेन्ना हांव सरपंच आशिल्लो 2014 साकून तेन्ना म्हाका लागींच्यान सगळें म्हायती मेळिल्ली आशिल्ली त्या प्रमाणे हांगा आमी ज्या स्थळार आसा हो वॉटर ट्रिटमेंट पंप हावज हे PWDचे आणि हे पंप हावज फाटले 20 वर्सां पयलीं बांदिल्लें जालें 20-15 वर्सां जालीं ताका बांदून आणि हेजें उदक दाबाळ आणि सरावंडिंगचो सायडीचो वाठार जो आसा गांव आसा कोडले दाबाळ ह्या वाठाराक हें सप्लाय जाता आणि कितें आसता जुनो आसले कारणान तेतूर फिल्टरेशन बरोबर जायना त्या कारणान हांवें जेन्ना मंत्री जालो 2019 तेन्ना हो पयली प्लांट हांवें हो पंप हावज पयलीं कामाक घेतलें हें लोकांक निवळ उदक मेळपाक जाय कित्याक हांगची कंप्लेंट म्हाज्यो रोखडे म्हाका फोनाचेर कंप्लेंट येताली उदक खदूळ येता म्हणून तेन्ना जल जीवन मिशनाचो आमकां सपोर्ट मेळ्ळो आनी जल जीवन मिशनाच्या सपोर्टान आमी हांगा फायनान्स मेळ्ळें आमकां 4 कोटी रुपया 10 लाख 4 कोटी 10 लाख फायनान्स मेळ्ळें आनी हांगा आमी प्रेशर फिल्टर पंप हावज 1 MLDचो पंप हावज येतले 1 MLDचो पंप येतले आनी पायपलायन सगळी 150 MMची पायपलायन आणि ती पायपलायन सगळ्याक आसतली म्हणजे दाबाळ होल दाबाळ मागीर कोडले कळसय ह्या वाठाराक दाबाळचो वाठार जो आसा थंय पावतले आनी एक्झिस्टींग जी पायपलायन जुनी आसा तिका कनेक्टिविटी मेळटली फुडें त्या प्रमाणे उदक आमचें दुसागर रिवरीचें जायतें उदक मेळटा बरी प्लेस आसा सद्या 1 MLD घातला आमी मागीर फुडें जशी अपग्रेडेशन करतले जशें रिक्वायरमेंट आसतले तशें आमी तें वाडयतले तेजी कॅपेसिटी उदकाची निवळ करपाची वाडयतले त्या प्रमाणे आतां हांगा हो वाठार जो आसा ह्या प्लांटांतल्यान 1 MLD प्लांटांतल्यान सप्लाय जातले तशें आमचें किल्लपालीक पंप हावज आसा PWDचें थंयच्यानूय एक जॅकवेल आसा थंयच्यानूय सप्लाय जाता आतां आमी जायकाचें जें सावड्ड्या पावलां उदक तें आमी दाबाळ म्हणजे बांडोळे करमण्या मोरकानी आनी किल्लपाली म्हटल्यार ते जायकाचे साळावले डॅमार साकून उदक येतलें तें आमी कनेक्टिविटी दिल्ली आसा म्हटल्यार ओवरऑल हो दाबाळचो विशय दाबाळ 9 पंचायतीचे मेंबर आसा 9 पंचायतीचे मेंबर आसा 9 वार्ड आसा 9 वार्डाचोय विशय म्हाका दिसता डिसेंबर म्हटल्यार टोटली विशय सुट्टलो हें आतां पायपलायनीचें काम कंप्लीट केलां आमी जे कॉन्ट्रॅक्टराक हांवें वर्क ऑर्डर दिल्ली आनी मनसून सिजन आशिल्लो त्या कारणान हें काम करूं मेळना आसलें तेन्ना आमी सांगलें ताका पायपलायन सगळी नेटवर्क पयलीं घाल तेणी तुमी पयलाच रस्त्यार सगळ्या नेटवर्क तेणी पायपलायन घातलेली आसा आतां पंप हावजाचें काम तो रोखडेंच करतलो आनी बेगीतल्या डिसेंबर म्हटल्यार कंप्लीट करतलो आनी लोकांक निवळ उदक सप्लाय जातलें तेन्ना आमी ह्या दुधसागर रिवर जी आसा ही रिवर कुळी साकून अशी आमची येता गांवांतल्यान आमी पूर्ण गांवच्या लोकांक उदका खातीर म्हाका दिसता ह्या पंचायतीचे असे विषय काय असतो ना वेगळो जो तुमकां खबर असतो ना कित्याक आदी पासून तुमी जे नेतृत्व केला आणि आता ऑब्वियसली आमदारकी आणि आमदारकीच्या नंतर मंत्री पदांतल्यान तुका मातसो आनीक तडीक लावपाक तुमकां मातसो चड जोर पडलो आणि एक बरेचदा म्हणटा आमी की ह्या पॅन्डेमिकान आमकां शिकयलें की ऑनलायन एड्युकेशन म्हटलें सावड्ड्या सारको मतदारसंघ जातूर डोंगर बिंगर इवन एड्युकेशन हरशिल्लेंच घेताना खूब त्रास जाताले आमी फूड ब्रिज तुमचो पळयलो इनिशिएटीव पळयले अशा जेन्ना सिच्युएशनान आमी पळयतात तेन्ना हांगासर नेटवर्क खूब कमी आसा ह्या फाटल्या 1 ते 1.5 किंवा 2 वर्साच्या प्रवासान तुमकां कितपत भुरग्यांचो किंवा पालकांचो कंप्लेन्स येयल्यो फॉर नेटवर्क कनेक्टिविटी आणि ती कशी तुम्ही तडेक लायली बिकॉज इट इज नॉट गव्हर्मेंट इट इज प्रायव्हेट सेक्टर तांच्या बरोबर कोलॅबरेट करून काम करून तुमकां हे जाग्यार उडोवचें पडटलें म्हाका 2020 साकून जेन्ना कोरोना महामारीचे पॅन्डेमिकाचो हें आसतना सगळे स्कुलां कॉलेजी हायर सेकंडरी सगळे बंद म्हणजे घरा कडल्यान ऑनलायन करची पडटा तेन्ना म्हाका कंप्लेनी येवपाक लागल्यो ऑनलायन करतना आमकां नेटवर्क खूब प्रॉब्लेम आहा आनी नेटवर्क प्रॉब्लेम आसा म्हण त्या प्रमाणे आमी धडपड आसाच हांगसर आमी प्रायवेट एजन्सीक हाडून दाखयता जागे दाखयता NOC दिता ते कितें करता जेन्ना टावर बसोवपा टायमार कितलें हावजीचें कनेक्शन आमकां मेळटलें तो डेटा घेता कितलो हांगसर टुरिजमाक फायदो आसा की हे सगळें ते ओवरऑल पळयता आपलो बेनिफीट पळयता खंयची एजन्सी प्रायवेट आमी BSNL कडेन आमी मेळ्ळे BSNLान आमकां कामरखंडा म्हणटा थंय एक टावर घातलो आनी तो कामरखंड एरियेत ती हळोले कामरखंड बांडोळ ह्या एरियेक आतां बऱ्यापैकी नेटवर्क मेळटा दाबाळीक एक BSNLाचो टावर आसा पूण तो मातसो पावर सप्लाय ना जाल्यार बंद पडटा पूण आमचे विचार आसा ह्या वाठाराक आमी प्रायवेट हांकां एजन्सीक हाडून दाखयल्या जागो आयडेंटिफाय केला आनी आतां हो पावस सोंपलेलो आसा
आतां तेणी सांगलां फुडल्या नोव्हेंबर म्हटल्यार आमी टावर घालता म्हणून. तांकां आमी 2-3 जागे दाखयल्या. पूण नेटवर्क हें मेळपा जाय सगळ्याक. त्या प्रमाणान आमचे प्रयत्न आसतले. तशेंच आमी तांबडे सुर्ला आमच्या बाकीच्याय 6 पंचायती, ही 7वी पंचायत, बाकीच्यो 6 पंचायती सुद्दां आमी खूब प्लेसी ह्या जे आयडेंटिफाय केल्ले आसा तितूंत भितर तांबडे सुर्ला आयडेंटिफाय केल्या, धारगे आयडेंटिफाय केल्या, उदळशा म्हणटा ते न्हंया म्हणटा थंय आमकां जमीन मेळ्ळ्या. अशें आमी काल्याय म्हणटा थंय, दारबांदोड्या, अशें आमकां जी जमीन जे ओनरांनी दिवपाक केल्या, जी एनओसीचे ड्राफ्ट केला ती आमी तेंचे कडेन हँडओवर केल्या एनओसी. आमच्या मुख्यमंत्र्यान हितूर इंट्रस्ट घेतला आनी मुख्यमंत्र्यान जवळ जवळ 200 टावर घालपाक तांकां परमिशन दिला PWD तर्फे. आतां तांकां जे प्रायवेट एजन्सी आसा तांकां खंयी टावर घालपाक म्हणजे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल, हाय स्कूल, हॉस्पिटल, गव्हर्मेंट जी जमीन आसा, प्रिमायसीस आसा थंय तांकां टावर घालपाक 1 विंडो आमी परमिशन दिला डायरेक्टली. आनी ते PWD हें करता, आमचे मार्फत करता. तेन्ना म्हाजे कडेन ते जाता, एप्रोच जाता. हांवें तांकां सांगलां पळय तुमकां 200 टावराक हांवें परमिशन दिलां पूण म्हाज्या मतदारसंघाक कमीत कमी 10 टावर येवपा जाय. तेणी म्हाजे कडेन प्रॉमीस केला तूं काय भिनाका, ते हावस कनेक्शन आमी सायडी विशय दवरता, बिजनेस सायडी दवरता, पूण एक हेल्प करपा खातीर आमी तुज्या मतदारसंघाक टावर घालता. दाबाळ पंचायती घालपाक तेणी सांगलां आमी घालता, कित्याक मायनींग एक्टिविटी आसता ते तांकां तितले कस्टमर मेळटा. दारबांदोड्या आमचो तालुका आसले कारणान थंय कस्टमर मेळटा. पूण सांकोड्ड्या आनी काल्यां मातशें तें आमकां फाटीं फुडें जाता. पूण डेफिनेटली फुडल्या 2 म्हयन्या भितर सांकोड्ड्या आनी कालेचो जो नेटवर्काचो विशय आसा आनी खास करून दाबाळचो आमी सोडटले. इज इट महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी ज्यांचे कडेन बरोच काळ हो PWD डिपार्टमेंट आसलो, काय BJP खंय तरी कमी पडले इन टर्म्स ऑफ लोकां कडेन डिलिव्हर करपाक, काय गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणा, ब्युरोक्रेट्स तुमचो स्टाफ म्हणा, हे खंय तरी जे अधिकारी आसा ते कमी पडले इन टर्म्स ऑफ क्वॉलिटी चॅक, काय कॉन्ट्रॅक्टर, खंय तरी यू हॅव टू गिव समबडी दीस क्रेडीट ऑर ओनस टू दोज पीपल. ह्या सिच्युएशना कडेन एस्पेशली इन द इलेक्शन इयर तुम्ही मतदारसंघ आणि गोंयच्या राजकारणा कडेन कशें पळयता इन टर्म्स ऑफ रोड कनेक्टिविटी? गोंयचे सगळे नॅशनल हायवे एंटायर आनी गोंयचे इंटरनल सगळ्या मतदारसंघाचे रोड हे बरे जावपा जाय. ह्या प्रमाणे आमी PWD सिरियस ह्या विशयाचेर आमी काम करता. हांव 2019 मंत्री जालो PWD डिपार्टमेंटाचो आनी मनसून सिजनाकच हांव मंत्री जालो. आनी तेन्ना हांवें मंत्रीपद घेतलें आनी रस्ते पळयले जाल्यार पोर्ट हॉल तेन्नाच्यानूय आसा आनी आजूय तशें आसा. कारण तुका सांगता, आमी तेन्ना हांवें जे रस्त्यार जे रस्ते दुरुस्त जाल्ले ते सगळे ओवरऑल हांवें रिव्यू मिटींग घेतल्यो आमच्या इंजिनियरा बरोबर आनी सगळ्यांचे इस्टिमेट करून जे रोड करपाचे आनी वर्क ऑर्डर दिवपाच्या टायमार 2019 वर्क ऑर्डर दिल्ल्यो आसल्यो पूण 2020 पॅन्डेमीक स्टार्ट जालो आनी वर्क ऑर्डर दिल्यो आमी सगळ्यांक. पूण तांकां मटेरियल ना म्हणून तेणी 50% काम केलें. 2021 वर्क ऑर्डर दिले आमी तरी सुद्दां तेणी 50% आयज आमी जितल्यो वर्क ऑर्डरी दिल्या त्यो 50% काम कॉन्ट्रॅक्टरांनी केल्लें आसा, 50% काम पेंडींग आसा. आनी आतां तांकां ह्या ऑक्टोबराक आमी जायत्यो वर्क ऑर्डरी रेडी जाल्ल्यो आसा, कॉन्ट्रॅक्टर सिलेक्ट जाल्ले आसा आनी ह्यो आमी आतां फुडल्या 10-15 दिसां भितर तांकां उरिल्ल्यो रस्त्याच्यो वर्क ऑर्डरी इश्यू करतले. पूण आमकां होप आसा आमी इतल्यो वर्क ऑर्डरी गोंयचे तांकां दिल्ले आसा तेन्ना हें काम कॉन्ट्रॅक्टरान डेफिनेटली करतले. कित्याक आमी तेंचे कडेन फाटल्या दिसांनी 8 दीस पयलीं रिव्यू मिटींग घेतल्या. हे मिटींगेक आमचे मुख्यमंत्री आसुल्ले आनी मुख्यमंत्रीन हें मिटींग जातरीच जे स्टेटमेंट केलो तो योग्य स्टेटमेंट. म्हणजे 1 नोव्हेंबरा साकून जे सगळे गोंयचे रोड पॉटहोल मुक्त म्हणून सांगले न्ही, पॉटहोल म्हणून सांगले न्ही, तें डेफिनेटली खरें आसा. कित्याक आमी सगळे कॉन्ट्रॅक्टराक वर्क ऑर्डर दिल्या, आमी कॉन्ट्रॅक्टराक पेमेंटूय दिला. खंयच्याय कॉन्ट्रॅक्टरान सांगचें आपल्यालो 2020चो पगार जें काम केलां तें पेमेंट दिवना जाल्यार आमी ताका आन्सरेबल. आमी पेमेंट दिता सगळी काळजी घेतल्या आनी आमी आतां फुडें जें आसा आतां आमकां तांकां कॉन्ट्रॅक्टराक पेमेंट केलो, कॉन्ट्रॅक्टराक वर्क ऑर्डर दिल्यो आनी आमचे ऑफिसर जे कोण काम करना हें आतां फुडल्या वाटचालीक कळटलें. आमी आतां कितें एक्सक्यूज मेळटा केन्ना आतां मनसून सिजन आसा आमकांय कळटा मनसुनाक पावस पडटा आसतना रस्ते पाड म्हटल्यार जावकूच ना. रस्ते फाटले 2020 आनी
सो तुम्ही तुमच्या आणि म्हणता की pandemica खातीर pandemic खातीर maintenance जालें ना. जालें ना फाटले 1.5-2 वर्सां म्हणून हे म्हाका दिसता गोंयकारांक त्रास जाता. आतां सुद्दां आतां हे दिसांनी पावस पडटा आसतना समज ते पोट होल आमी फिलींग केलें जाल्यार परतून उक्ती जाता. आमी पयल्या चौगाम रोडार सुद्दां आमी फिलींग करपाक गेले परतून उक्ती अशें म्हणजे आमी मातशें रावल्या आनी फक्त पावस आतां सोंपोवया म्हळ्यार आतां 2 दिसां सोंपतलो आनी म्हाका दिसता गोंयचे जे आमी आमच्या मुख्यमंत्र्यान टार्गेट दिल्ले आहा जे सगळे रोड जे आसा जे खड्डे मुक्त जावपाचे आसा रोड ते जातलेच आनी हॉट मिक्स कार्पेट जे जातले 30 डिसेंबराचे पयलीं सगळे रोड हॉट मिक्स कार्पेट जातले अशें आमी प्लॅन तयार केल्लो आसा. सगळ्या डिविजन जी वर्क डिविजनां कामां करता आमची प्रत्येक तालुक्यांक 12 तालुक्यांक आमची 12 वर्क डिविजन आसा हेजी PWDची रोड्साची आनी तेज्या सकयल सब डिविजन आसा आनी आमचें काम सारकें वेवस्थीत रित्या सद्याक तांकां आमी सांगिल्लें आसा. आमच्या इंजिनियरांनी कॉन्ट्रॅक्टराक ही मॅसेज दिल्ली आसा आनी कॉन्ट्रॅक्टर रेडी. नॅशनल हायवे जे आसा ते सगळे रोड आतां डामर म्हणजे बिटमीन घालून जावचे ना ते सगळे कॉन्क्रीट जातले. हय आनी जे पयलींचे टार रोड आसा एक्झिस्टींग ते सगळे नॅशनल हायवेचे काडून उडयतले म्हळ्यार हे न्ही खंयचे जे नॅशनल हायवे पत्रादेवी टू वेर्ना हय ना पत्रादेवी टू वेर्ना हो सगळो कॉन्क्रीट रोड जातलो. 4 लेन जो आसा हो कॉन्क्रीट रोड जातलो आनी आमी सांगलां डिसेंबर म्हटल्यार काम कंप्लीट जातलें. आतां कितें जालें थोडें पेंडींग कितें आशिल्लें वाटेर रस्त्याचो विशय आशिल्लो लोकांचे रिहेबिलिट करपाची घरां आशिल्ली ती थोडी मातसो वयर सकयल जाली पूण आमी मुख्यमंत्री मध्यस्थी करून ते वाठाराचे आमदार मध्यस्थी करून तो रिहेबिलिट करपाचो विशय सोडलेलो आसा आनी म्हाका दिसता फुडलो रोडाचो विशय जो आसा डेफिनेटली आमी डिसेंबर म्हटल्यार सोडटले. सो आय थिंक गोंयकारांक भिवपाची गरज ना. ना. 1 नोव्हेंबर किंवा म्हाका दिसता ह्या वर्सा नंतर तांचो प्रवास 1 नोव्हेंबर म्हटल्यार सगळे रोड रिपेर जातले सुखरूप जातलो. हय आनी डिसेंबर म्हटल्यार 30 तारीख डिसेंबर म्हटल्यार सगळे रोड हॉट मिक्स कार्पेट जावन कंप्लीट जातले. सर तुम्ही वेळात वेळ टायम दिलो. म्हाका एकूच कार्यक्रम सोंपोवपाचे पयलीं एकूच म्हणून दिसता की प्रत्येक राजकारण्याचो हो प्रवास हो ग्रासरूटांतल्यान जाता. तो वॉर्डांतल्यान पंच सरपंच आनी ऑब्वियसली तुमचोय प्रवास हो खूब असो इन्स्पिरेशनल आनी मोटिवेशनल आसा. पंचांतल्यान तुमी आयज मिनिस्टर जाल्या आनी प्रत्येकाचो प्रवास हो रस्त्या वयरच्यानूच जाता. म्हाका दिसता लोकांचो हो रस्त्या वयलो प्रवास सुखरूप जावचो हेच म्हाका दिसता मागणें आनी म्हाका आशावाद आसा की फाटली 2 वर्सां जो बॅकलॉग उरलो जो मेंटेन जावपाक पावलो ना रस्तो आनी आयज खंय तरी ताजेर खूब ह्यू एन क्राय जाता वीच इज अग्रीड कंप्लीटली आनी म्हाका खरेंच बरें दिसता की तुमी हे विलिंगफुली एक्सेप्ट करता की हां खंय तरी कमी पडले पण येता त्या काळान खंय तरी तुमी ते परत फिक्स करतले आनी फुडल्या वर्सा तरी बरे योग्य रस्ते लोकांक मेळटले. ह्या एका नोटाचेर हांव कार्यक्रम सोंपयता. सर तुमकां वाडदिवसाची परबी आनी तुमचो हो असोच राजकीय प्रवास असोच फुडें बरो कायम उरचो आनी मोर इम्पॉर्टंटली तुमचो पंचायत म्हणा किंवा मतदारसंघ म्हणा ह्या खातीर तुमी ऑलवेज कनेक्टेड उरचे आनी लोकांची ती कामां त्यांची कामां करपाक पावचे आनी ऑब्वियसली तुमचो मतदारसंघ हो सुखरूप आनी बरो फुलचो हेच हांव देवा कडेन मागता. देव बरें करूं. तुमी जॉयन जाले आमच्या बरोबर. थँक्यू.